थँक्यू जीसस. ओके, सगळीं दोळे बंद करुया. स्वर्गींच्या बापा, तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता ह्याच्या दिसा पासत. हो वेळ तुवें आमकां फावो केलाय. तुज्या नांवान आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्या. तुवें तांकां एक एकल्याक तांचें नांव घेवन ह्या सुवातीचेर हाडल्या. आनी जायतीं जाणां आमी सोत मानता जांकां कोणाक येवंक जायना ती आमकां ऑनलायन पळयता, देवाचें उतर आयकता. तुवें आमच्या काळजान एक एक आवंडो घातला, एक डिझायर घातला तुज्या सारकिलें जिवीत आमी जिवंक, तुज्या उतरा प्रमाणें आमी आमचें जिवीत जिवंक. जायतीं आमी ह्या संवसारान जियेता आसतना संवसाराचे चाली प्रमाणें आमी चुकता. आमी जे उतराच्या ऑपोजीट आहा, अगेन्स्ट आहा त्या प्रमाणें आमी एक्शन्स घेता. हे सगळे जिवितांत आमी जी कोरणी आमची घडटा आमच्या जिवितांत तुज्या उतराच्या अगेन्स्ट आहा, जे ऑपोजीट आहा. पूण आमचें जिवीत आमी तुज्या उतरा प्रमाणें चलोवंक तुवें आमकां एकठावल्या हांगासर. तुवें आमकां इचून काडल्या. तूं आमकां तुजे जाणवायेन भरता आनी तुजी जाणवाय ना जाल्यार आमचो नास म्हणटा तुजें उतर. ज्या मनशाक देवाच्या उतराची जाणवाय ना त्या मनशाचो एके भाशेचो नास आसता, कित्याक आमी नको कशें जिवीत जिवोवचें आनी सैतानाच्या फासाक आमी सांपडटा. आनी जें कितें उतरा प्रमाणें ना तसल्यो करुण्यो आमचें सवें घडटा. पूण तशें ना जावपाक आमकां तुज्या उतरान तूं भर, तुज्या उतराची जाणवाय तूं आमकां दी आनी हें जिवीत जावं दी तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी हें जिवीत तुज्या उतरा प्रमाणें जावपाक तुजो मोग आमी अणभवूंक तुजी कृपा आमकां फावो कर बापा. ह्या सुवातीचेर आमी जी कोण कोण हांगासर आसा, ज्या सुवातीचेर आमी आयल्या तुज्या मोगान आमकां तूं भर, तुजे कृपेन तूं आमकां भर आनी आमकां ती सोजमणी तुज्या उतराची तूं येवं शिकोर बापा. जेजू तुका आमी दिनवासता तुज्या सगल्या वर्त्या सॅक्रिफिसा पासत. फॉर युअर सॅक्रिफायस वॉट यू डीड फॉर अस, लॉर्ड वी थँक यू जीजस फॉर दॅट यू हॅव टॉट अस द लव ऑफ गॉड. तुवें आमकां बापाचो मोग शिकयलो, कशे भाशेन एका देवाची वळख आमकां येवपाक. तो बापूय आमचो जो आमचो रोचणार, ताका आमी सदांच वळखता, आमचो रोचणार. पूण तुवें आमकां ताका एका बापायचे नदरेन पळोवपाक तुजी कृपा तुवें आमकां फावो केलाय. आयज ते कृपे उदेशी आमी तो बापाचो मोग वळखोंक तुजो आधार तुवें आमकां दिला म्हूण तुका आमी दिनवासता. होली स्पिरीट, वी थँक यू एंड वी प्रेज यू that without you this is not possible that we understand this word, O Lord, with our natural senses, but it is only through you, through your power, through that supernatural power which we receive through you, Holy Spirit, that we are able to understand this word. Make it possible, O Lord, and we believe that you would give us the right understanding what Jesus has taught us. Holy Spirit, take complete control of our understanding. Open our hearts, O Lord, for this word. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. हे मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Okay. कितली जाणां आसलीं गेल्या विकान संडे? लास्ट वीक संडे. ब्रदर वॉज देयर. कितें शिकलें आमी लास्ट संडे? नो चेकिंग इन द नोट्स. ओके. आमी शिकल्या पयलें आमी शिकल्या एके भाशेचें आमकां तेच्या पयलींच्या संडे आमी शिकल्या सासणीक जिवीत. करेक्ट? सासणीक जिवीत शिकली. मागीर आमी शिकल्या आमचे बापाचो मोग आमी शिकता. जायते वीक जाले. सासणीक जिवीत आमी शिकली. भावार्थान उतर कशें उलोवंक जाय तें आमी शिकल्या. आमचो अधिकार आमी कसो चलोवंक जाय तें आमी शिकल्या. शिकोंक ना? हांव शिकयता आनी हांवूच शिकता. म्हाका हांवें दिसता की हांव शिकयता आनी हांवूच शिकता. प्रेज गॉड. पूण जेन्ना आमी कितें शिकता तेजेर आमचो नियाळ दीस आनी रात सदां काल आमचो आसपाक जाय. कित्याक जेन्ना संकोश्ट येता, कोश्ट येता तेन्ना तें उतर कशें. सिस्टर, यू अंडरस्टँड कोंकणी रायट? आं, जाल्यार हें उतर आमी हे आमच्या कुडीचेर आमच्या जिविताचेर कसो आमी तो अधिकार घेवचो. वय ना? नाव यू वर शेअरिंग दॅट यू वर नॉट वेल, रायट? येस नो? यू वर नॉट वेल, दॅट्स वाय यू वॉज नॉट एबल टू मेक इट पॉसिबल टू कम हियर. कित्याक जायनासलें. पूण जेन्ना असली परिस्थिती तुकाच न्हू, सगल्यांक येता, ही आमकांय येता.
अनलेस एंड अंटील वी आर देर इन दीस प्लॅनेट अर्थ हे सिट्युएशन हे डिफिकल्टीज हे अटॅक्स आमकां येतले. पूण जेन्ना हे अटॅक्स येता, जेन्ना एक सोयतान आमच्या कुडीचेर एक कब्जो करता, आमी तो अधिकार कसो घेवचो. इल्लेशें रिविजन, ओके, कितें शिकलां तें, देन वील कंटिन्यू. ओके, सो हो अधिकार आमी कसो घेवचो, वय ना. पूण जेन्ना परिस्थिती येता तेन्ना आमकां अधिकार घेवंक जाता आमकां उगडास येता. एक्चुली वी शूड टेक नो, येस नो. आमी ती अथॉरिटी घेवंक नाका आमच्या कुडीचेर, आमच्या परिस्थितीचेर आमी अथॉरिटी घेवंक जाय. आमी जेन्ना म्हणटा सायबा हें आमचेर जें दुयेंस आयलां, जी पिडा आयल्या, जे कोश्ट आयल्या, हे आमचे वेले काड म्हणटात आमी. पूण देव थिंग रावन कितें म्हणटा आसतलो, तुमकां अथॉरिटी दिल्या उजार करा, वय ना. आनी तुमकां आमकां कितें करपाक दिलां तें देव करतलो देवान आमकां सांगलां कर म्हणून न्हू. हां, आतां ही भयण गेल्या त्या संडेक येयलेली, काल येयल्या तूं, काल पावोंक ना, लास्ट संडे फर्स्ट टायम येयलेली. आतां तिका कुडीन जें आतां कुडीन एक दुयेंस येवप म्हणजे कितें, देव धाडटा दुयेंसां, देव धाडटा ना. सो आमी भावार्थान जो अधिकार आमकां दिला तो आमी अधिकार भावार्थान आमी तो उच्चारूंक जाय. विथ द फेथ घालूंक जाय. जे उच्चारतना भावार्थ घालूंक जाय ते उच्चारणेन. आतां ते भयणीन कितें म्हणलें, जेजू तूं जावन आसा म्हज्या पांयांची घोटाय, तुजे उदेशी तुजे घोटायेन हांव चलोंक शकता. तिका आतां गोडेक वाचपाक जायना कितें आमी नको, बट हें उतर भावार्थान तिका तो होमवर्क कितें दिवन धाडलेलो, जेजू तूं जावन आसा म्हज्या पांयांची घोटाय, यू द स्ट्रेंथ ऑफ माय, यू आर द स्ट्रेंथ ऑफ माय लेग, तूं जावन आसा म्हज्या पांयांची घोटाय. आतां ही भावार्थान म्हणटा आसतना कितें जातलें, स्लोली कितें जातलें, हां, शी वील रिसीव दॅट स्ट्रेंथ, येस ओ नो. आतां देव कितें म्हणटा, जेन्ना ती रॉक पाट जाल्ली वस्तोरी जेन्ना जेजू कडेन येता, ती येवच्या पयलें कितें गुणगुणटा, इफ आय ओनली टच द हेम ऑफ द गवर्मेंट, ते हांगाच्या पोंताक आपूण हात लायत जाल्यार आपूण बरी जातली. तिचो भावार्थ कित्यान आसलो, पोंताक हात लायत जाल्यार. जेजूक हात लावपाचें चिंत्ता ती ना, पूण तिचो भावार्थ कोणाचेर आहा, जेजूचेर इतलो तिचो भावार्थ वाडलो आनी चोडलो. ते इतल्या भावार्थान ती कितें म्हणटा, तेका नाका हात लावन तेच्या गारमेंटाकूच हात लायल्यार पुरो म्हणटा आपूण बरी जातली. करेक्ट न्हू. सो पावर कित्यान आहा, तेच्या कपड्यान आहा गे, हिज्या उतरान आहा, की हिणें उतर म्हणलां की आपूण तर हें करीत. जायते फाटी आमकां कितें दिसता, पावर आहा म्हणटा, रोपान म्हणटा पावर आहा, रोपान पावर आहा. इवन द क्लोथ्स, द जेजूचे गारमेंटान पावर आहा, बट हाव दॅट गॉट रिलीज्ड. आय एम नॉट सेईंग देर वॉज नो पावर. कित्याक आमी म्हणटा, पेद्रूचें आमी शिकवण पळयता तेन्ना पेद्रूचें आमी कितें पळयता, तेजे सावळेन म्हणटा दुयेंतकार बरे जाताले. सांब पावलूचो म्हणटा हँकचीफ पासून व्हरोन लोक म्हणटा बरे जाताले. सो तें एनॉयंटींग इतलें आहा, तें रोपान पासून आहा, पूण कितें, त्या रोपांतलें आमकां येवपाक कितें जाय, भावार्थ जाय. करेक्ट न्हू. सो गेल्या विकार आमी पळयलां फेथ फिल्ड वर्ड्स आमी जे उलयता, भावार्थांची उतरां उलयता. आनी भावार्थान जेन्ना आमी उलयता, आमी एक खोडपाक उठ म्हणून दुसऱ्या ह्या जाग्यांसान दुसऱ्या जाग्यार वच म्हणपाक आमकां जातलें. आनी तें खोडप आमचें आयकता केन्ना, जेन्ना आमी भावार्थान हीं उतरां घालता पळय तेन्ना. समजलें. हालेलुया. आनी कितें शिकलेलें आमी, हें जालें भावार्थाचें. आनी कितें शिकलेलें आमी, सासणीक जिवीत, वय ना. आमी कित्याक कंटिन्यू करता, बिकॉज वी आर लर्निंग. आमकां अशें ना की आमी धाकटुलीं दूद पियेता तशींच भुरगीं रावतलीं. भुरगें दुदाचेरूच रावता, फुडें दुसरें जेवणूय खाता. सो आमी दुदाचेरूच रावया, इंट्रोडक्शनाचेरूच रावया, इल्ल्याशाचेर रावया, मूव जावया. जाणवायेन बरोत वाडया चोडया नाका, येसो नो. जाय वो नाका आमकां, जाय आमकां देवाचे कितें म्हणटा तें शांतेन आमी वाडत रावपाक, कुरपेन देवाचे आमी वाडत रावपाक. देवाची जाणवाय, द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड आमकां भोव गरजेचें. जरी तर आमी देवाच्या उतरान इतलेंच पुरो, लिमिटेड पुरो म्हणटा, हें मल्टिप्लाय जावचें ना. आनी देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा इन, डू यू हॅव टू स्टँड देर, आय वील नॉट मूव मच. कॅन यू पुट 2 Peter chapter 1. Okay, 2 Peter chapter 1 verse
1 verse 3, 2 and 2. Three. Second. What is this? Okay. कृपा आणि शांती वाढपाक grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. कृपा आणि शांती म्हणटा वाढपाक आमकां कितें जाय? देवाच्या उतराची जाणवाय जाय. नॉलेज म्हणजे जाणवाव, विजडम म्हणजे जाणवाय न्हू. दोन्ही सेम कोंकणीन. विजडम इज जाणवाय आनी नॉलेज म्हणजे कितें? माहिती आय थिंक सो. माहिती न्हू. सो उतर आमकां जाणा जावपाक जाय. उतराची समजणी आमकां आसपाक जाय. उतराची समजणी ना. जेन्ना आमकां ही शांती म्हणटा, आमकां शांती म्हणजे कितें? शांती म्हणजे कितें आमकां? शांती इंग्लिशीन पीस म्हणटा ब्रदर. शांती म्हणजे कितें? इंग्लिशीन पीस जालें. देन वॉट इज पीस? शांती. अँड हू इज शांती? माय नेबर. Sawastkay is no. How? Okay. पीस म्हणजे शांती जाली कोंकणीन. आतां ही शांती म्हणजे आमकां कितें? आमी कितें म्हणटा? मातसो आवाज करनाका, मातशी शांती आसो न्ही. करेक्ट. बट हाव डू वी अंडरस्टँड पीस? हे मातशें उगी राव, आवाज करनाका, ते बंद कर म्युजीक, तो बंद कर आवाज, मातशी शांती आसो दी हिंगा. करेक्ट न्हू? आमी शांतेक कशी पळयता? तुजी फ्रेंड शांती न्हू. ही शांती म्हणल्यार कितें म्हणटा ते पीस. आय डोंट नो हाव टू एक्सप्लेन नाव दॅट इन कोंकणी. ओके. एक शांती म्हणजे कितें? आमकां कितें दिसता? आमकां संवसारी नदरेन आमकां कितें दिसता? मातसो आवाज करनाका, मातशी शांती आसो दी घरान. जायते पाटी आमी जेन्ना पयले भुरगेपणार म्युजीक घालतालीं घरान, आमची मम्मी कितें म्हणून बंद कर, मातशी शांत आसो न्ही, मातशी शांती आसो न्ही. म्हणजे आमी शांती कशी डिस्क्रायब करता? आवाज ना म्हणजे शांती. करेक्ट? या, बट दॅट शांती इज वॉट? आवाज नाका ती. ती देवाची शांती जी आमी दिता ती. हालेलुया. ती कोणा सवय आमकां येयल्या? पीस बी विथ यू म्हणटा जेजून दिल्या आमकां. वय ना? जेजू सवय ही शांती आमकां आयल्या. पूण कितें? ही शांती आनी ही कृपा मल्टिप्लाय जावंक जाय, वाडत रावपाक जाय जाल्यार आमकां कितें जाय? देवाची नॉलेज जाय आमकां. देवाच्या नॉलेजीन आमी वाडोवंक जाय जाल्यार ही शांती. आतां आमी केन्नाय रेतीराक वयता, थोडीं जाणां वयता रेतीराक पेकोवणी मेळोवपाक. करेक्ट? पेकोवणीक वयता. ना, पेकोवणेक लागून येवप हांव ना म्हणना. आमकां पेकोवणी जाय. आमी गेल्या पेकोवणेक लागून. पूण जेन्ना ती पेकोवणी आमकां खंयसान मेवली, कशी मेवली, कोणा उद्देशी मेवली, जेन्ना तें आमकां सोजमणी येतली, ती आमकां जेन्ना जाणवा येतली. आतां मागीर हेजे फुडें आमी केन्नाय सिकनेस येवं, कितें येवं, देवा उतरा प्रमाणे आमकां आतां कितें आहा? जाणवाय आहा. आनी ते जाणवाये प्रमाणे आमी आमच्या कुडीचेर आमकां अधिकार घेवंक जाता. वय ना? पूण ही शांती, ही कृपा, हें सगलें तर आमच्या जिवितान वाडत रावपाक जाय, चडत रावपाक जाय जाल्यार कितें करचें पडलें आमकां? देवाचें उतर जाणा जावपाक आनी देवाच्या उतराची जाणवायेन आमी बरोत रावपाक, वाडत रावपाक जाय. वी हॅव टू कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड, इन द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, सो दॅट द पीस एंड दीस ग्रेस, कृपा आनी शांती आमच्या जिवितान वाडपाक जाय. इट्स नॉट अ फूल स्टॉप. कसल्याय कारणाक आमी वाडत रावपाक जाय, चडत रावपाक जाय. आय कॅन गीव एन एग्जाम्पल. तुमी उदकाचें टँक भरतात घरा तुमचें? टँक भरता, एक फाटी भरता आनी मागीर बंद करता, आनी केन्नाच भरिना, बोल्ला न्हू पुरो. वॉट डू वी डू? सो दॅट द टँक वील नॉट गो एम्प्टी. येस ओ नो? इफ दॅट गोज एम्प्टी, वॉट इज द बेजीक नीड? आमकां कितें जाय दिसपटें? उदक जाय वो नाका? इज इट अ गुड एग्जाम्पल? सोजमोंग बऱ्याक पडलें. थँक यू लॉर्ड. ओके. सो टँक आमकां सिंटेक्स आसतलें, टाकी आसतात न्हू घरान. आतां ही टाकी जायतीं जाणां आतां म्हणटा चडशे जाणांगेर बांयो आसनात. आदल्या तेंपार बांयो आसताल्यो, सो सिंटेक्साची गरज नासली. करेक्ट? पूण आतां चडश्यो बांयो नात कश्यो दिसता. पूण आतां आमकां कितें आहा? म्युनिसिपालिटीचें उदक आहा. वय ना? टॅप वॉटर कम्स रायट. म्युनिसिपालिटीचें उदक येता. वय ना? तुमकां डेली येता?
येता यू आर ब्लेस्ड. हां आमकां ऑल्टरनेट डेज एकदां येता. सो वी हॅव टू बी एक मनीस तरी आमकां घरा आसोंक जाय तितलो तो वालोर आहा त्या उदकाचो. इन द सेम वे सपोज ते उदीक तर आमकां गरजेचें ना जाल्यार आमी कितें म्हणटलीं चल सगलीं या घर बंद करून गरज ना टांकी आसून एमटी. पूण दवरूंक शकता एमटी ना. एमटी दवरली जाल्यार कितें जातलें आमकां उदक ना जातलें. सारकें इन द सेम वे आमच्या जिवितान ही शांती कृपा ब्लेसिंगां पेकोवण्यो आमची सुटका हें सगलें तर आमच्या जिवितान तें कंटिन्यू तर उरोंक जाय मल्टिप्लाय जायत रावपाक जाय जाल्यार आमकां देवाच्या उतरान कंटिन्यू करपाक भोव गरजेचें. आनी करिना जाल्यार बिकॉज दीज आर द थिंग्स जी कृपा आहा देवाची जी शांती आहा देवाची जावं ही पेकोवणी आमकां जेजून फावो केल्या ही तर आमी देवाच्या उतरान तर फूल स्टॉप घालता हें मल्टिप्लाय जावपाचें बंद जाता. समजता. पूण हें मल्टिप्लाय उरपाक वाडत रावपाक चडत रावपाक उतरान आमी कंटिन्यू रावपाक आमकां भोव गरजेचें. समजता. उतरान कंटिन्यू कोणाच्यानूच आमी अशें म्हणूंक जायना आमी एक वर्सान एक रेतीर केलो जावं वर्सान एक पाटी बायबल ओपन केलो पुरो जातलें. आमी आमचें टँक म्हणटलीं उदकाचें वर्सान एक पाटी बरी आसूं तें तशेंच 2-2 थेंबें घेवया गरज जातली. दिसपट्टें आमकां कितें जाय उदक जाय. तशें दिसपट्टें आमकां ही कृपा दीस आनी रात आमचेर ती फ्लो जायत रावपाक जाय. ही शांती देवाची आमचेर फ्लो जायत रावपाक जाय. कित्याक आमकां गमचें ना केन्ना आमच्या जिवितान अशी परिस्थिती येतली की ही शांती तर आमच्या जिवितान तर उणी आहा इल्लीशी उरल्या वील गो आउट ऑफ कंट्रोल. राग आमचेर चडोन बसतलो. समजता. शांती ना हू वील ओवरटेक एंगर. येस और नो. शांती तर ना कोण ओवरटेक करतलो आमचेर. इधर 2 भितरलें कितें आसतलें जस्ट द वे जीसस सेड रायट. आय रिमेंबर इन 2-3 विकाच्या पयलीं आमी एक टिचींग घेतलेलें जोरी तर इफ यू ऑल आर नॉट द चिल्ड्रन ऑफ गॉड देन यू वील बी द चिल्ड्रन ऑफ डेविल. दॅट्स वॉट जीसस सेड. सो शांतेन तर आमी बरोंक ना यू वील नॉट बी आयडल. समथींग वील टेक ओवर एंड वॉट इज दॅट एंगर impatience, stubbornness. And these are the works of the enemy. So if there is no peace in me, just the way जेजू म्हणटा जेजूचे आमी हितून हें पळयलां जेन्ना तो मेलो आत्मो भायर सरोन वेता तो वयता आनी कितें करता येवन पळयता पत्तो हां घर खाली आहा कांय फील करूंक ना भितर. समजता. तो ही गोज एंड ही ब्रिंग्स मोर अदर स्पिरिट्स. येस और नो. जें पयलें पळय जितलें जावंक ना कडक तेजेर इफेक्ट तो तितलो आनीक मेळे ओतमें घेवन येता. म्हणचें कितें द मुवमेंट आमचें घर खाली जालें मेळे ओतमें भायर सरलें वायट संवयो भायर सरल्यो आमी तो रिप्लेस कित्यान करपाक जाय देवाच्या उतरान. सो दॅट वो ही कृपा वो ग्रेस आनी ही शांती आमची मल्टिप्लाय जायत रावपाक जाय. जोरी तर आमी देवाची भुरगीं आमी कोणा उद्देशी जिवोची पडलीं हां कोणा उद्देशी जिवोची पडलीं कोणाच्या कायद्या खाला आमी जिवोची पडलीं देवाच्या. वय ना. जोरी तर आमच्या घराब्याची भुरगीं हां जाल्यार कोणाचे कायदे फॉलो करतलीं जे डॅडीन मामीन घातल्या ते शेजाऱ्यान घातल्या ते हां जे घराचे कायदे आहा केन्ना केन्ना पेरंट्स आमी घालता न्हू बिफोर 7 o'clock यू हॅव टू बी इन द हावस. करेक्ट न्हू. द नेबर हावस मदर मस्ट बी टेलिंग बिफोर 8 o'clock. सो कॅन यू कम इन युअर हावस एट 8 o'clock or 7 o'clock? वॉट इज द रूल ऑफ युअर मदर? 7 o'clock. वॉट इज द रूल ऑफ युअर नेबर्स हाऊस? 8 o'clock. सो विच टाइम यू विल फॉलो द नेबर्स हाऊस? where you belong to, right? ना मार पडले ते कशी देव आमकां मानना. देव आमचो मोग करता. ही गॉड इज लव. अर्थली पेरंट्स तांकां उतर दिवया देवाचें. ओके. दे शाउट ऑल्सो फॉर गूड नो नॉट फॉर द चिल्ड्रन्स बॅड थिंग. करेक्ट. इन द सेम वे केन्ना आमच्या जिवितान आमकां परिस्थिती येता तेन्ना आमकां कितें दिसता ही परिस्थिती देव इतलो मोगाळ जाल्यार आमकां ही परिस्थिती कित्याक आयल्या. वय ना. देव इतलो मोगाळ जाल्यार आमच्या जिवितान हें कित्याक जालां सारकें आमकां दिसता. सिस्टर आर यू हियर? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. थँक यू होली स्पिरीट. सो आमकां ही कृपा ही शांती आमी वाडटली जाल्यार आमी कितें करचें पडलें आमकां तें मल्टिप्लाय जावंक जाय जाल्यार देवाच्या उतरान आमी दीस आनी रात आमचो वेळ सारपाक जाय. वय ना. जेन्ना जेजू आतां आमी म्हणटा कितें देव जावन आसा कितें मोग. वय ना. देवान कितें केलें संवसाराचो? दुयेंस केलो. देवान संवसाराचें कितें केलें? येस आस्क.
सोजमोना जाल्यार तूं इफ यू गो ऑन. बट see, there is no formula for that. It is how the Holy Spirit leads you. But are we doing it under the guidance of the Holy Spirit or under the आता आमी तें वाचतना आमी आमच्या वस्तूंक तें करता काय आर वी कॉलिंग अपॉन द लॉर्ड होली स्पिरीट यू हेल्प मी. सपोज तर आमकां कितें सोजमना अशें जालें न्हू, म्हाज्या हिसपान फुडें वचपाचें ना. तें कित्याक सोजमना? देवान आमकां सोजमना तसलें कांयच करूंक ना, करेक्ट न्हू? पूण हें कित्याक सोजमोंक ना? कितें आहा हितून कितें तरी आहा जें म्हाका सोजमना पूण देव म्हाका हें सोजमयतलो. आय ट्रस्ट इन द होली स्पिरीट दॅट ही वील रिवील दीस टू मी. सो इन्स्टेड ऑफ स्किपींग इट, I believe that we should stay there, ask the Lord. Sometimes, sozmona oshe zale nu, we should, before, now when you are reading it, okay, and you don't understand, before even asking the Lord, make me understand, first you make one joyful dance, or you can say, Lord, why I'm saying, devak arga diuya, सोजमोच्या पयले. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रिडींग, लेट्स टेक an example of, okay, this word, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. आता हे आमकां सोजमोता. आता if the grace and peace to be multiplied, what we have to do, we need to have the knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. And how we'll have the knowledge? By reading it. For example, when I read it for the first time, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge. Ye kite boroila? I want to know this. I'm not getting it. Suppose if the situation is that, if we are not understanding, I would say, take a pause, you dance, you rejoice, you enjoy. You know why? Because you don't understand. Why? That's where I believe I need a grace of God to understand this. I need a help of the Holy Spirit to understand it. And now you say, Lord, you take control. It's good that I don't understand it with my knowledge. That's where I understand that I need to be depend on you and not on my understanding. Are you getting it what I'm saying? Are you following? जेन्ना आमकां सोजमोना तेन्ना आमी चड खुशाल जावंक जाय. कित्याक म्हाका हें सोजमोंक ना. कित्याक आतां म्हाका गमन येता की म्हाका पळयत आत्म्याची कितली गरज. पूण आमचें कितें जाता, हें सोजमना, चल फुडें या म्हणजे कितें, सैतानान खंय चान्स मारलो, हितून कितें तरी आहा जें म्हाका म्हज्या वस्तूंक हें सोजमना. सो दॅट्स वेर आय बिगेन टू रियलायज आय नीड अ ग्रेस ऑफ गॉड, अ हेल्प ऑफ द होली स्पिरीट टू रिवील दीस टू मी. येस और नो? Who reveals secret? Who searches the deep things? It's the Holy Spirit who searches the deep things. समजता? पवित्र आत्मो जे खोलायेक पळय कितें आहा, देवाचो गूट, देवाची मिस्ट्री, द हिडन सिक्रेट, इट इज द होली स्पिरीट हू रिवील्स इट. So the moment when I read and I say, I see that I'm not understanding it. Why it is like that? That's the time, rejoice. Make praises to Him. Lord, I depend on you. Reveal this to me. I want to know. I am hungry for this. I am thirsty for this. हे जो म्हाका गूट उक्तावो कर. हांव भुकेला ह्या उतराक, हांव तानेला ह्या उतराक, म्हाका जाणा जावंक जाय. आनी म्हाज्या वस्तूंक हें म्हाका जायना, पूण म्हाका तुजी गरज. म्हाका तुजी गरज. Because without God, we cannot do anything. Jesus said, nothing is possible without me to you all. If I cannot let go things, I need the help of the Holy Spirit. I need God's grace. If I cannot forgive, I need to understand that He forgave me first. ते जे फॉरगिवनेस म्हाका पयलें समजून येवंक जाय. तेणेन जे म्हाका बोगसोणें दिलां, तें बोगसोणें म्हाका पयलें येवंक जाय. तें बोगसोणें तर म्हाका समजून येना की देवान म्हाका बोगशिलां, म्हाका कशें दुसऱ्यांक बोगसूंक जातलें? वय ना. जोरी तर म्हाका दुसऱ्यांचो मोग करपाक जायना. कित्याक जायना? कित्याक हांवें आजुनी देवाचो मोग समजोंक ना. ज्या दिसा आमी देवाचो मोग सोजमतली, ते मोगाक अणभव करतली, त्या दिसा सावन हो मोग कितें तो म्हाका जाणवायेक येतलो पळयत आत्म्या उद्देशी. आनी देन इट वील बी इजी फॉर मी टू लव अदर्स. It would be effortless. Otherwise, we put effort even to love somebody. We put effort. Yes or no? आमची effort is what?
आमचो प्रयत्न घालता, फोर्स घालता, वय ना, फोर्सान आमी करूंक सोदता. जायते फावटी आमी केन्ना केन्ना फेकूय लव दाखयता दुसऱ्यांक. कित्याक? बिकॉज वी आर प्रिटेंडींग दॅट वी आर व्हेरी लवेबल. हे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बट वॉट्स गोईंग इनसाइड ओनली गॉड नोज. We cannot understand anybody from outside appearance, because God doesn't look anybody from outside or judge anybody from outside. It is about the heart condition. We might take 100 out of 100 in pretending that we are very lovable, we are very caring people, we are very smiley people. Yes or no? But what matters is what is in your inside. And inside will change only when you understand His love for us. भितरले कंडिशन आमचे बदलतले जेन्ना आमकां तेची खरी वळख आमकां समजतली. वी कॅनॉट फेक आवर सेल्फ. इट वूड बी जस्ट टेम्पररी. हे आमचे जे भाशेचे जायते पाटी आमी उतर वाचता, हे उतरा प्रमाणे म्हाका जिवंक जाय, हे उतर सांगलां म्हाका अशेंच करपाक जाय. बट हांव तर तें आत्म्यान सान तर हांव सजमना तें देवाचें उतर. आत्म्यान, म्हज्या आत्म्यानच्यान ओके. आमी कोण? आमी कोण? हू आर वी अ स्पिरीट बींग. आमी कोण? आत्मो, वय ना. आतां आत्मो दिश्टी पडोन येता ना, पूण बायबल कितें म्हणटा? देवान आमकां आपल्या सारकिली केल्या आनी देव जावन आसा आत्मो. समजता? आतां देवाक पासून संवसारान येवन एक कार्य करपाक जाय आसलेलें, आमकां वायटांतली सोडोवपाक जाय आसलेली. देवाक कितें करचें पडलें? मनशाचे कुडीन येवचो पडलो, वय ना. जे भाशेन आमी आमच्या आवयच्या कुसव्यांसान जल्मता तेच भाशेन जेजूय आपल्या आवयच्या कुसव्यांसान, मारयेच्या कुसव्यांसान जल्मलो. डिफरन्स इतलोच आहा की तो पवित्र आत्म्या उदेशी जल्मला आनी आमी जल्मतना आमी आदामाच्या बिये उदेशी आमी जल्मल्या. समजता? पूण जेन्ना आमी जेजूक स्विकारलो आमचो सोमी दोनी, आतां आमचो परत्यान जल्म जाला आनी तो जावन आसा आत्म्यान जल्म. आतां समजलें? आत्म्यान जल्म जाला. आतां आत्म्यान जल्म जाल्या उपरांत आमचें जिवीत कशें आसतलें? संवसारीचे चाली प्रमाणे काय देवाच्या उतरा प्रमाणे? देवाच्या उतरा प्रमाणे. सो आमी समजता न्हू? कितें समजना प्लीज विचार. ओके, उगी बसनाका, सांग. ओके. सो आमचें जिवीत कशें आसपाक जाय? देवाच्या उतरा प्रमाणे. आतां देवाचे कृपेन पासून तर आमकां बरोंक जाय. आतां उतर आमकां कितें म्हणटा की आमकां कितेंच जाय पडटलें, देवाचें कितेंच आमच्या जिवितान घडोवन येवपाक जाय, जावं आमकां कितें जें आमच्या वस्तूंकी घडना, आमकां कितें जाय? देवाची कृपा. करेक्ट? पूण ही कृपा पासून वाडटली जाल्यार आमकां कितें जाय? देवाचें उतर, डिसिजन जाय, वय ना. निर्णय जाय. कसलो निर्णय? आमी उगी बसलीं आनी देवाची शांती आमच्या जिवितान वता, कृपाय वता, सगळें बेसांवां वता, पेकोवणी वता. बेश्टेंच वतलें? बेश्टेंच जातलें? कितें करूंक जाय आमी सबमीट करूंक जाय देवाच्या उतराक. आमकां सबमीट कितें? आमकां देवाक सबमीट करूंक जाय. कितें म्हणटा? तुमकां येना? नो, यू सबमीट टू द वर्ड. समजलें न्हू? आमी देवाच्या उतराक आमी सबमीट करूंक जाय. तेन्ना एक खालतीकायेन आमी तेका आमकांच देवाक समर्पण करूंक जाय. समर्पण? आय थिंक सो. देवाक आमी समर्पण, आमी सरेंडर, यू कॅन से, समर्पण करूंक जाय. आमी देवाक उतराक, देवाच्या उतराक. आयज आमकां देवाक म्हणचें कितें? देव येसोर देवान रावतली, देवाक सबमीट करूंक काय देवाच्या उतराक करूंक जाय? आयज देव आमचे कडेन कसो उलयता? आपल्या उतरांतल्यान. उतर तर म्हणटा दुस्मानाचो मोग कर, करूंक नाका, करूंक नाका जाय. दुस्मानांक बक्षी म्हणटा, वय ना. करूंक आमकां जाता? आमकां जाता? इजी? नो. पूण हें केन्ना इजी जातलें? केन्ना इजी जातलें दुसऱ्यांक माफ करूंक, दुसऱ्यांचे चुकी आसूं म्हणपाक? जेसून आमकां आपलो मोग कशे भाशेन एक कोरणी करून दाखयल्या. तुमी जाणा निमाणें जेवण जेजू जेयला शिसा बरोबर कितें केलें जेजून? आपल्या शिसांचे
पांय धुले. कित्याक लागून? पांय मेळे आहले, चिकोल लागलेलो, शेतान चलो न्हेलेले, रेब्यान चलो न्हेलेले. कितें शिकयलें जेजून आमकां? आं, सर्वींग म्हणजे कितें? आमी वचोन आतां पांय धुवंक जाय न्हू सगल्यांचे. दॅट वे वील सर्व. कशें सर्व करतली? forgiving one another, loving one another, let going mistakes of others. Yes or no? ग्राजीस घेवन बसपाचें. कोणें कितें म्हणलें तें घेवन बसली, कोणें कोणाचें कितें सांगलें तें घेवन बसली. केन्नाय सारकें घेवन बसता, केन्ना मिसअंडरस्टँडींग घेवन बसता. वय ना, पूण हेजो इफेक्ट कोणाक? कोणें केला तेका कोण घेवन बसता तेका? समजता? आतां हे 12 शीस आहले म्हणटा, 12तले 11 जाणांची ओके आहली गजाल. 12व्यान कितें केल्लें? कितें केलेलें? ही बिट्रेड जीसस. जेजूक ताणें विकलोलो 4 थोड्या पयशांक लागोन तेका विकलो. वय ना, कितें म्हणटा, चांदीचे सिक्क्यांक लागोन तेका, थोड्याशा चांदीच्या सिक्क्यांक लागोन तेका विकलो. समजता? आनी कितले ते 30 न्हू. 30 म्हणजे कितें जाणा तुमी? एका टायमाक त्या वेळार ती जावन आसा एक चाकरा, एक गुलामाची पेमेंट आसतालो तो. समजलें? एक त्या वेळार जे गुलामाचे पळय एक मजदुरी आसताली म्हणटा पळय, ते भाशेचे एक दाम तो त्या टायमा आयलो. तितलेशे थोड्या हेका लागोन, थोड्याशा पयशांक लागोन जेजूक विकता तो. पूण तोवूय 12 मदें हाजीर आहलो. वय ना, जेजून जेवणाच्या टायमार म्हणलेलें की एकलो आपल्याक हें करपाचो. कितले फाटी म्हणलेलें तेणें, तुमच्या मदलो एकलो आपणाक नाकारतलो. वय ना, ते नाकारतलो म्हूण जेजू जाणा आसलो. वय ना, हे पांय धुता तितूंतल्यान आमी कितें समजता? इवन दो जेजू जाणा कोण तो आपल्याक नाकारतलो, जेजून त्या मनशाचे पांय धुले. समजता? आयज आमी जेजू नारो लायता म्हणटात आमी, पूण त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता. आमी दुसऱ्यांनी कितें केलां तें घेवन बसतात. बसना? जेजू घेवन बसलो. हां, जेजू घेवन बसलो तेजे, आनी 11 जाणांचे पांय धुले आनी एकल्याचे धुवंक ना. जेजून कसली खुणां करून दाखयली आमकां? हां, कसली खुणां करून दाखयली आमकां? मोगाची. आनी ही मोगाची खुणां, ही मोगाचो एक स्वभाव, एक मोगाचो वो नेचर जेजून कोणा उद्देशी आपल्या भितर घेतलेलो? कोणाचो स्वभाव हो? मोग करपाचो स्वभाव कोणाचो? हां, मोग करपाचो स्वभाव कोणाचो? देवाचो, आमच्या रोचणाराचो. सो जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आयलो, जेजू ही मूव्ड विथ कंपॅशन म्हणटा. एक दोयाळायेन, एक काकूचायेन तो दुसऱ्यांची दया करून काकुतीन तो हें जातालो म्हणटा दुसऱ्यांक पळयल्या उपरांत. एक आमी तेजें उदाहरण पळयलां, जेन्ना तो दोंगराचेर आपल्याची शिकवण दिता आसतना 2 पाटी केल्या ताणें. एक पाटी 5000 लोकांक दादल्यांक जेवण केलें ताणें, मल्टिप्लाय केलें, आनी एके पाटी 4000. ओके. जेन्ना 4000ची ही खबर जाल्या तेन्ना म्हणटा जेजू म्हणटा हांकां, शीस म्हणटा आतां हांकां शिकवण काबार जाली 3 दिसाची, हांकां धाडया. कितल्या लोकांक जेवण खंयचें? इतल्या लोकांक जेवण खंयचें? पूण आमकां पळयत पुस्तक म्हणटा जेजू ही मूव्ड विथ कंपॅशन. एक काकूतसायेन, एक दोयाळायेन, एक काकूत, एक दोया, एक तो कितें म्हणटा तो तेंचे दूख तेच्या दोळ्या मुखार. ते एक तो तांकां कशे भाशेन पळयतालो, शेपर्ड नासलेले मेंढरां कशीं. कितें म्हणटा ताका कोंकणीन? एक राखणो नासलेल्या भशेन मेंढरां. आतां मेंढरां आसता आनी राखणो ना. कितें आसतलीं मेंढरां? तांकां खबर ना खंय वयतात. करेक्ट न्हू? हां, तो कशे भशेन लोकांक जेजून पळयलें? ही मेंढरां जेंकां राखणो ना, दे आर एस्ट्रेड, शेणल्या, शिपोळल्या, हांकां कोण धोनी ना. आनी जेजू कितें म्हणटा? रागार जालो, मूव्ड विथ कंपॅशन. मोगान काकूतसायेन, दोयाळायेन तेणें त्या लोकांक पळयलें. आमी आमच्या जिवितान जेन्ना आमी म्हणटा डू यू लव जीसस? येस येस, आय लव जीसस. डू यू लव युअर नेबर? ओ, आय हॅव टू थिंक अबाउट इट. Grumbling, complaining, they did this, they did that. You know what is the reason why the Israelite could not go from wilderness to the promised land?
Because of their grumbling, murmuring, complaining. Neighbors, whatever they do, what you do. It's not about what others are doing. It's about what we are doing. I would to always say, हांव जाल्यार सदांच म्हणटा, दुसरो आमकां कितें करता तें आमकां लागना. What we do. If I say I love Jesus, if I say I live my life according to the word of God, I confess for this problem, this scripture, I confess for this problem, that scripture. If somebody come to me and say, sister, I'm not feeling well, then I give them this scripture and they got healed. But how do I react when somebody does something to me? Are you following this? समजता? आमी कशें, आमी कितें म्हणटा, ना तुका खबर ना तेणी कितें केलां, ना तुका खबर ना तेणें अशें म्हणलां, तेणें अशें म्हणो, तेणें तशें म्हणो, तेणें कशेंय म्हणो. Does that affects you? Are you offended by what they said? Or do you consider this word, and not just by your words but by your action also you apply these words in your life? Are we following this? आमी रितीराक वयता, उतर वाचता, दुसऱ्यांक दिता, दुसऱ्यांक शिकयता. But are we living our life according to this word? Is it matters or no? Yes or no? No, Jesus came. आता जेजू जेन्ना आयलो, जेजून बापाची the kingdom of heaven, the mystery of the kingdom of heaven, he revealed to whom? To his disciples. स्वर्गीच्या राजाची मिस्ट्री त्याने कोणाक उडापी केली? स्वर्गीच्या राजाची पोरगोटणी कोणाक केली? आपल्या शिसांक केली. आनी जायते लोक म्हणटा तेका फॉलो करताले. नो, लोक फॉलो करताले कित्याक? वो पेकोवणी दिता, वो बरें करता, वो देंवसार काडटा, वो जायते जाणांक बरें करता, भुकेलेल्यांक रांदी नासतना जेवणां दिता. वय ना? समजता? 3 कितले ब्रेड आसले? How many breads were there? 3 loaves, 5 loaves, 2 fishes. Correct, no? 5 loaves, 2 fishes. 5 उंडे आनी 2 फिश असले म्हणटा, नुस्तें असलें म्हणटा, हजारांनी लोकांची वो पोटां भरता. जावंक शकता हें कारण की आमी तो जेवणूय दिता, तो पियोंक दिता, तो खावंक दिता, चल या हेज्या फाटल्यान. आमी कसल्या कारणाक जेजूचो पाटलाव करता काय? आनी केल्या उपरांत जेजू आमकां कितें शिकयता काय? म्हजें ध्यान मन, म्हजो नियाळ उतराचेर खूंय आसा. समजता? जेजू जेवणूच दिवपाक आयलोलो, कितें शिकोवंक आयलोलो? स्वर्गीच्या राजाची खबर सांगूंक आयलोलो. बापाक आमकां उगडापो केलो. बापाचो स्वभाव, गॉड्स नेचर ही रिवील टू अस. येस ओ नो? When we look unto Jesus, जेजून कितें म्हणलें? लायक हाव यू आस्क्ड मी इन द मॉर्निंग, जेजून कितें म्हणलें? हेणें कितें म्हणलें फिलिपान? आमकां बापूय दाखय, शो अस द फादर. कितें म्हणटा जेजू? इतलो तेंप जालो म्हणटा आपूण तुमच्या सांगात आहा आनी तुमी बापाक पळोवंक ना. कितें म्हणलें तेणें? राव बापूय दाखयता म्हणलें. कितें म्हणलें? कोणेन म्हाका पळयलो ताणेन बापाक पळयलो असो जालो. म्हणचें कितें? जेन्ना आमी जेजूक पळयता आमकां कोणाचो स्वभाव दिसती पडोन येता? बापाचो. जेन्ना जेजू एक शिकवण आमकां शिकयता, तेच्या तोंडांतल्यान जीं उतरां भायर सरता तीं कोणाचीं उतरां? बापाची. वय ना? मी आपूण आनी आपलो बापूय आर वन म्हणोंक ना? आपूण बापाय बी सोवे आनी बापूय म्हजें सोवें. वय ना? इतली मोलादीक आनी इतली फळादीक उतरां जेजून आपल्या तोंडांतल्यान काडल्या. आमचें दिसा दिसपट्टें ध्यान ह्या उतरांचेर आसपाक जाय. जेन्ना आमी नियाळ करता हें उतर आमच्या जिवितांत दीस आनी रात. आतां अशें म्हणोंक जायना, बिकॉज हांव म्हजी तुमकां एक गवाय सांगता. खूब टायमा पयलें जेन्ना म्हाका उतर समजोवणी आयली, जेन्ना फर्स्ट टायम वेन आय गॉट टू नो द ट्रूथ, आय वॉज वेरी एक्सायटेड. आनी अशें जालें की जायते उतरां शिकता. हर्ड अबाउट द टिचिंग्स ऑफ द होली स्पिरीट टिचींग आयकली, मागीर भावार्थाची टिचींग आयकली, मागीर आनी कसली पळय अथॉरिटी घेवपाची टिचींग आयकली, कमांड करपाची टिचींग आयकली, मार्क 11:23 टिचींग आयकली. आनी एक्सायटमेंट, रेडी टू कमांड. शिकला न्हू? समथींग ट्रेजर आय गॉट. ओके, एक्सायटमेंट, न्यूली इन द वर्ड. एक्सायटमेंट येयलो, ट्रेजर मेळलो, फॉर्मुला मेळलो. वी कॅन कमांड टू द नेचर, वी कॅन कमांड टू द सी, दीस दॅट ऑल ऑफ दोज थिंग्स.
बट आय बिगेन टू सी इन माय ओन लायफ म्हज्या आनी म्हज्या घोवाच्या भितर बारीक बारीक कामांक लागून मातशी लेट गो करपाक जायना जालें म्हाका. सो आतां कमांड करपाक म्हाका फॉर्मुला मेळ्ळो. ओके, इन द बिगिनींग, ओके, मे बी इमिडिएटली आफ्टर 1 month or maybe 1.5 months or 2 months you can say, when I got the word in my life, the written word, the scriptures, not just Jesus in physical, like physical म्हणजे कितें जेजूची खबर आयकली, पूण उतरांतल्यान जेन्ना when I am born again time, okay, I am saying in 2022, 2 म्हयने जाल्या उपरांत म्हाका दिसता फेताचें सोजमोंग येयलें, मातशें सोजमोता, भावार दवरूंक जाय, भावार्थ आसल्यार वी कॅन मूव द मावंटन, वी कॅन स्पीक टू द मावंटन एंड वी कॅन कमांड टू द सी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट मोगाचे बाबतीन म्हाका कांय सोजमणी नासली. सो आतां हांव म्हज्या जिवितान कितें पळयतां, म्हजें आनी तेजें केस्तांव जाता, तो कितें म्हणटा तें हांव चड घेवन बसोंक लागलें. आनी हांव चिंता कितें आतां उतरान वाय कांट आय ओवरकम माय एंगर. नाव आय एम इन द वर्ड, रायट. आतां देवाच्या उतरान सगळें करपाक जाता, पवित्र आत्मो आहा, सुपरनॅचरल जाता, टेस्टिमनी लोकांच्यो आयकल्यो, टिचिंग्स आयकता दीस आनी रात. पूण जेन्ना तो म्हाका कितें म्हणटा तेन्ना म्हाका लेट गो करपाक जायना. म्हाका राग येता, म्हाका फॉरगिव करूंक जायना कशें जाता. आनी हें सगळें म्हज्या भितरल्यान म्हाका आतां दिश्टी पडोन येता. पूण म्हाका आतां दुसऱ्याक सांगपाक जायना. कित्याक जायना? आतां हांव कितें चिंत्तां, जोरी तर हांव सांगत दुसरो कितें चिंतलो, तांकां कितें दिसतलें, हे रितीराक वचोन येयलां तरी हेज्या भितर कांय बदलावणी जावंक ना. आनी हें आपणाकूच एंगराचेर हेचो कंट्रोल ना, हें दुसऱ्यांक आमकां कितें सांगतलें. सो हें सगलें चिंतून हांवें सारकें भितर गोट दामून दवरला हे सगळे फिलिंग्स म्हाजे, सगळें जें म्हाका जाता पळय तें. आनी इट वॉज व्हेरी बॅड वेर आय वॉज फिलींग लायक फ्रस्ट्रेटेड, कितें करूंक कितें नाका. उतर आयकोंक गेलें, उतर आयकता. आनी जेन्ना तो कामाक वयता न्हू, आतां हांव चिंतां आयज तो घरा येतलो न्हू, ऑन माय ओन एबिलिटी, ओके, आय एम थिंकींग आयज तो घरा येतलो न्हू, तेन्ना हांव तो कितेंय म्हणो हांव कांयच म्हणचें ना. आय वील कीप क्वायट, आय वील कंट्रोल माय टंग, आय वील नॉट से एनीथींग, आय वील नॉट आर्ग्यू, लेट हीम ओनली टॉक, अशें हांव चिंत्तालें. आनी आमचें कितें झगडीं कितें मेजर थिंग्स न्हू, बारीक बारीक स्मॉल थिंग्स. सो हितान स्मॉल थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल आय कॅन से मे बी हांव बसलेलें आहा आनी जरी तर म्हाका तो म्हणटा तो जेवणाचो टायम जाला, वाड म्हणटा सपोज, ओके, सर्व कर म्हणटा जेवण, आनी हांव सगलो वगत फ्री बसलां तेन्ना हेणेन सांगोंक ना, एग्जाम्पल आय एम सेयींग, ओके. आनी मागीर हांव गेलें आनी कितें हांव काम करतां आनी हो म्हाका म्हणटा आतां काम करता तें पळोवन आपणाक वाड. आतां हांव कितें चिंतां, इतलो वगत हांव बसलेलें तेन्ना तुवें सांगोंक ना, आतां हांव काम करतात तूं म्हाका म्हणटा वाड. आतां राग चोडटा. यू नो, this is a small example I'm giving, okay. Major things काय ना की हांवें कितें व्हडलें बोबाव केलो, तेणेन कितें केलें, असलें काय ना. स्मॉल थिंग्स नो, इट स्टार्टेड अफेक्टींग मी एंड आय डीड नॉट नो that was an attack, spiritually अटॅक जातालो म्हजेर. की आतां बिकॉज आय वॉज मुवींग ahead into the knowledge of the word of God, ata maybe that enemy attack to strike me in some areas. So म्हाका आतां म्हाका समजून येता की सैतान स्ट्रायक कोरी म्हाका in certain areas in those areas in that matter I have not received the word, like for example on the love of God, देवाच्या मोगाचेर, देवाचे मोग कशे भाशेचो आहा ती शिकवण सोजमणी म्हाका नासली. सोजमणी कसली भावार्थाची, पवित्र आत्म्याची आनी कमांडींग स्पीकिंग टू द माउंटन एंड हें सगलें कळ्ळें. ह्यो अथॉरिटी सगल्यो. आतां ह्यो अथॉरिटी देवान आमकां दिल्या खऱ्यो, पूण ह्यो कसल्यो सेल्फ बेनिफिटाच्यो, वय ना. कमांडींग टू द माउंटन इज नॉट युअर बेनिफीट. वेन यू आर सीक वॉट यू आर डुईंग, कमांडींग टू युअर माउंटन. आतां हें कोणाचें लोक दुसऱ्याचें बेनिफीट, आमचे कुडीचें बेनिफीट. सो हें सगलें नाव दीस इज नॉट रॉंग. गॉड इज गिवन अस दी अथॉरिटी. आय एम नॉट सेईंग दीस इज रॉंग. देवान आमकां अधिकार दिला आमचे कुडीचेर, बट एट द सेम टायम देवाक आमी आमचे काळीज, आमचें मन आमी कशे भशेन उक्तें करता तें पासून आमकां भोव गरजेचें. द फर्स्ट थिंग जी आमकां पळय कोणें अधिकार दिला, जी अथॉरिटी दिल्या, त्या देवाक हांव वळखलां काय की फकत हांव तेजे बेनिफिट्सूच उजार करता. ही सोजमणी त्या वेळार ना. आनी मागीर मातशें हेजेर केस्तांवां, मागीर मनान तो एंगर धरून इतलो कोत हांव बसलेलें तेन्ना सांगोंक जायना का आतां म्हाका वाड म्हणून सांगता, घेवन जेवपाक जायना. हे सगळे क्वेश्चन येता न्हू तकलेन आमच्या. तेका घेवन जेवपाक जाता, बट तेणेन कितें चिंतलां, आहा बायल आहा घरान, सर्व कर, काय आहा न्हू फुड्यान. सो तेणें तें चिंतून सांगलां आसतलें. पूण आतां हांव कितें चिंतां, बरी चिंतना
घेवन जेवपा जायना आतांच सांगता इतलो बेकार बसलेले सांगोंक जायना हे सगळे क्वेश्चन हे देव घालता आमच्या मनान कोण घालता हे उजो पेटयता काडी घालता कोण हां काडी पेटयता तो आनी आमी वारें घालता उज्याक वय ना तो पेटयता काडी आनी आमी कितें घालता तो फॅन घेता हे कसलो फॅन तो इगोचो आनी आमी वारें घालता समजता देव दिता तसलो फॅन आमच्या हातीन इगोचो वो देव दिता बोगसोण्याचो हां देव दिता तो उजो पालोवपाचो वय ना सो जेन्ना मागीर हांव तें मनान घेवन एका अशें जायना एका आयकोंक जाय घेवन जेवपाक जायना हे सगळे मनान म्हज्या घेवन हांव तेका वाडटा एट द सेम टायम लिसनींग द वर्ड एट द सेम टायम कानान हेडसेट घालून उतर आयकता पूण कितें ती सोजमणी त्या वेळार जावंक नासली आनी जाय तो तेप म्हजो न्हू त्याच सिट्युएशनान गेलो म्हणजे त्याच मॅटरान गेलो म्हणजे आय वॉज लायक यू नो हाव टू से दॅट वर्ड म्हणजे अशें ग्रम्पी कशें इरिटेटेड कशें आतां म्हजें कितें जाता एक झूज कशें एक फायट कशी कसली फायट आसली ती जाणा तुमी ओतम्याची आनी म्हज्या कुडीची ओके कॅन वी गो गलेशियन्स 5 16 onwards you go. Okay. Keep in step with the Spirit. Okay. This I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. This I will explain you some other time. It's a big topic. I want this 17th line. For the flesh lusteth against the Spirit and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. Go NLT 17th verse. Now the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants, and the Spirit gives us desire that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other. Okay? So you are not free to carry out your good intention. So you are not free to carry out your good intention. Now, the sinful nature wants to do evil. Now, sinful nature is what? Flesh nature. Adam's nature, flesh nature, okay? Now, sinful nature wants to do evil. Go some another translation, go AMP. For the sinful nature has its desire which is opposed to the Spirit. So it means, दोन स्वभाव हा, दोन नेचर हा. एक जालो sinful आणि एक जालो spirit nature. आता कितले हा? दोन हा. For the sinful nature has its desire which is opposite to the Spirit. आता ते दोनूय हा पळय ते दोगूय एकामेकाच्या विरुद्ध हा, एकामेकाच्या ऑपोजिट हा. समजता? एकामेकाच्या ऑपोजिट हा. तुमकां जायते पाटी दिसता म्हाका अशें करपाक जाय आसलोलें पूण अशें घडलें, म्हाका तें करूंक नाका आसलोलें पूण तें जालें, म्हाका अशें करपाक जाय आसलोलें पूण बोलतें जालें, जायना. सो आमकां दोन भाशेचे आमच्या मनान एक स्वभाव आसता. एक जालो आमचो sinful nature, the sinful evil nature which is a desire of the flesh, आणि दुसरो जावन आसा ओतम्याचो स्वभाव. And the desire of the Spirit opposes the sinful nature. आता ओतम्याचो and the desire of the Spirit. ओतम्याचो आवंडो, desire is what? आवंडो. ओतम्याचो आवंडो कुडीच्या आवंड्याच्या कीन ऑपोजिट आसता, विरोध आसता. जरी तर ओतमो म्हणटा ही सायड, तुजी कूड आनी तुजें मन, तुजो फ्लॅश तुका म्हणटलो ती सायड. समजता? Are you all understanding this? Okay. For the sinful nature has its desire which is opposed to the Spirit, and the desire of the Spirit opposes the sinful nature. Now, for these two, the sinful nature and the Spirit, now these two indirect oppositions to each other. They are opposite to each other. There is a fight between these two nature. There is a fight. They are against each other.
direct opposition to each other, continually, not occasionally, it's continually in conflict, so that you as a believers, so it's talking about whom? It's talking about whom? Non-believers or believers? Are you all believers? Praise God. So that you as a believers do not always do whatever good things you want to do. Who? समजता? आता आमकां जायते पाटी हांव उतरान हा, so that means I am living all good. Is it? आमकां सांगता ही खबर आमकां, so that you as a believers do not always do whatever good things you want to do. It means आमकां आता हे झूज कोणाचे हा? आत्म्याचे आनी आमच्या मनाचे. कुडीचे म्हणचे? मनाचे. सो जेन्ना आमकां आत्मो एक वाट दाखयता, एक थॉट दिता, एट द सेम टायम आमचें मन आमकां दुसरी वाट दिता. जायते पावटी कोणी आमकां कितेंय म्हणटा, सट करून विथ द सिनफूल नेचर, एडम्स नेचर आमकां कितें जाता? हाऊ कम शी कॅन से लायक दीस टू मी? वाय नॉट? यू आर समथींग स्पेशल? If people can speak bad about Jesus at that time, and God also sometimes we blame, right? देवान अशें कित्याक केलें? देवाक म्हजी काकूत ना. बरें उलयता आमी देवाचें. देवान जे सॅक्रिफायस केलां आमी तें उलयना, पूण आमकां कितें घडोवन येवंक ना. सो आर वी स्पिकींग अबाउट गॉड अगेन्स्ट गॉड समटायम्स? येस. सो देवाचे तर लोक रॉंग सजमोन तर वायट उलोवंक शकता, आमचें उलोवचो ना. सो आमी तें घेवन बसोंक जाय? कितें करूंक जाय? आर यू फॉलोईंग? कितें करूंक जाय? कोणाचें आयकोंक जाय? आत्मो म्हणटलो लेट गो, forgive. Yes or no? But your mind will say, why to forgive? You have not done anything wrong. She is the one to come and say sorry because you are not wrong. The mind will say that. Because mind dak kire jay? Pride. Yes or no? Ayn kai korung na? So that person has to come and say. But did God is teaching us that way? Spirit, what he will say, the thoughts will come. Even the Spirit will say, let go. The Spirit will remind you, just the way God has forgiven you, you also forgive. So the forgiveness is a voice कोणाचो? Holy Spirit. And एक म्हणटा तो ना तू होल्ड करून बस. When you get the opportunity, no, then you pay back. कोण शिकयता? आमी रावतात न्हू. God, give me one chance to show that person. God will give chance for us to show that person. God is a forgiving God. God is a loving God. God is a merciful God. God is a compassion. He is a compassionate God. He is a full of compassion. He will tell us to take revenges? No. देवान आमकां फकत शिकयलां एक बोगसोणें, काकूत, मोग, कुरपा, टू लेट गो. येस ओ नो? जे भाशेन आमी आमचें जिवीत जियेता, आदावाच्या स्वभावा प्रमाणे जे भाशेन आमी वायट सोयंबाची आसली, देवान म्हणोंक जाता आसलेलें, तेंच्यांनी उतर मोडलें, सो लेट देम सफर नाव. देवान म्हणलें, देव आपूण आपल्यार सिंहासनार सान देंवोन मनशा सोयंबान येवन सिंहासन सोडून त्या खुर्सार शिराप पडलेलो जालो. देव आमचो रोचणार आपलो थ्रोन, आपलो सिंहासन सोडून मनशा सोयंबान येवन अपमान भोगून, कोश्ट भोगून, चापकांचो मार घेवन त्या खुर्सार उमकोळ्ळो. गलेशियन्स 3:13 आमी कितें पळयता? Christ has redeemed us from the curse of the law by becoming curse himself for me on the cross. And curse is everyone who hangs on a tree, on a cross. So खुर्सार कोण उमकाळटात? शिराप पडलेले. सो वो आमचो सर्वेस्पर बाप तुज्या आनी म्हज्या पासत शिराप पडलेलो जालो आनी त्या खुर्सार उमकाळ्ळो. सो दीस आनी रात म्हज्या दोळ्या मुखार कसली इमाज देवाची आसपाक जाय? मोगाची ओ रिवेंज घेवपाची, रागाची? जेजू तेणें म्हाका अशें केलां, तूं तें पोवन घे. आदी आमी म्हणून नासलेली देव दाखयतलो तांकां कितें पळय तें म्हणोंक ना. आमी म्हणलां देव शिकयतलो तांकां. देवान तुका शिकोवंक ना, म्हाका शिकोवंक ना, तांकां शिकयतलो.
तो देव तर म्हजो मोग करून म्हाका बक्षिता, तुमचो मोग करून तो तुमकां बक्षिता. म्हज्या वायटाचेर आनीक तो नदर घालिना, पूण जेजून कितें केलां तेजेर नदर घालून तर तो म्हाका बक्षिता. तांकां बक्षुचो ना when they repent? Yes or no? If God is willing to forgive them who has done wrong to you, how can we hold the unforgiveness and the grudge against those people who has done wrong unto us? Yes or no? आता ह्या आमी तर सगळीं जाणां आख्खी संसद तर देवाची तर ही जाणवाय आनी ही समजणी तर देवाची समजता की देव जावन आसा एक मोग म्हूण. जाल्यार तुमी चिंतात ह्या संवसारान कितली बदलावणी जातली आनी जे देवाचो जो ओरिजिनल प्लॅन आसलेलो की सगळीं आमी मोगान रावची, एकवटान रावची, हें जावपाक आनीक टायम लागतलो. आमी सगळीं समजत जाल्यार. पूण आमी जी देवाच्या उतरान आहा, आमी बिलिवर्सूच तर आमी तर देवाच्या उतराक समजून तर त्या उतरा प्रमाणे तर जियेना, जाल्यार जे नॉन बिलिवर्स आहा तांकां आमी कितें एग्जाम्पल सेट करतली? येस ओ नो? समजता तुमकां? हालेलुया. थँक यू जीसस. नाव ह्यो जो पातकी जो सोयम आहा, सिनफूल नेचर म्हणटा, नेचर म्हणजे कितें एक स्वभाव. It's not that आमकां तो what you call this strange कहो खंयच्यान बेश्टो येवन पडोंक ना. तो स्वभाव, इट्स अ नेचर. नेचर जाल्या उपरांत कितें जाता? यू कांट हेल्प इट. समजता? पूण हो स्वभाव, पूण आमच्या मनाची जेन्ना आमी काल आमी शिकल्या मनाची नवसरणी, दोज हू वर देयर yesterday, Romans 12:2. Sister Sharon has preached on Romans 12:2. Yes or no? मनाची नवसरणी. आमी जी भावार्थी हा देवाच्या उतरा प्रमाणे जेन्ना आमची मनाची नवसरणी जाता, नवसरणी जाल्या उपरांत कितें जाता? जिवीत जिवप जाता कशें? उतरा प्रमाणे. एंड इट वोंट बी विथ युअर ओन एफर्ट. आतां हें कशें जातलें? सुपरनॅचरली जातलें. कित्याक तूं कोणाचेर डिपेंड रावतलो आतां? आत्म्याचेर, पवित्र आत्म्याचेर. बिकॉज जेन्ना आमी वेन वी submit ourselves to the word of God, God himself takes control of your life. Holy Spirit, okay, go to the 16th verse. But I say walk habitually in the Holy Spirit. आमी आत्म्यान चलपाक जाय. मनाची नवसरणी जाल्या उपरांत कितें जाता? आमी आत्म्यान चलता. आत्म्यान चलप म्हणजे कितें? देवाच्या उतरा प्रमाणे चलप. when we take the decision, आतां डिसिजन कोणाचें? डिसिजन कोणाचें? आमचे. आमी निर्णय घेवपाक जाय. पूण द मुमेंट यू टेक द डिसिजन, सुपरनॅचरली द पावर ऑफ द होली स्पिरीट comes upon you. He takes over your life. तो कंट्रोल घेता. When you surrender, when you say, Lord, you take control of my life. When we humble, surrendering and submitting ourselves is what? Humbleness. When you submit yourself to God, to the word of God, it means humbleness. आमकां जायते पावटी हंबलनेस म्हणजे कितें दिसता? एक हंबल इज वॉट कोंकणी? खालतिकाय. खालतिकाय. आतां खालतिकाय म्हणल्यार आमकां संवसारी प्रमाणे कितें दिसता? ल्हान जावपाचें, सॉफ्ट उतरां. केन्नाय आमी तुमी जाणा केन्नाय हंबलनेस लेट्स से बसीनी पळोवया. बसीनी ओके एग्जाम्पल बसीचें घेता. कोण जाणा बस येयली तकलेन. ओके बसीन आतां गर्दी आहा आनी एक यंग भुरगीं बसलां, टिनेज जावं मिडल एज पीपल आर सिटींग आनी एल्डरली पीपल लेडी कम्स. ओके आतां एक एल्डरली लेडी येता, दांडो बिंडो घेवन येता, हातीन येता. आतां कितें जाता? जायते पाटी वेन दीस मिडल एज पीपल वेन दे सॉ द एल्डरली पीपल वॉट दे डू? दे विल गेट अप आनी बसोंक दितले. जायते पावटी कितें जाता? ही इतली जाणटी आहा, कित्याक येता बसीनी? आमी काय बरें सीट हांगासर सामकें झगडोन लुटोन भितर धुकलून सगल्यांक फाटीं काडून जनेलांसान हँग जावन. तुमी जाणा आदल्या तेंपार नाव तो लायक एवरीबडी हॅज बायक, नो बडी इज गोईंग मच इन द बसीस. पयलें कितें जातालें आमच्या स्कूल टायमार जाणा आमी दारान चोडच्या पयलें विंडो ओपन करून जनेलांसान बॅगां उडयतात. एंड देन वी आर वेरी रिलीव. लास्ट पासून चोरल्या पुरो आमचे बॅग आहा. समजलें? सो हे भाशेन जेन्ना बॅगांक घालून आमी सिटाचो स्पेस ऑक्युपाय कोत्ता, कॅप्चर कोत्ता आनी मागीर आमी बसता. नेक्स्ट स्टॉपाचेर कितें जाता? सो एक लिबाबडी येता दांडो घेवन. ओके एल्डरली लेडी शी क्लायम्स. आतां ती येता आनी तुज्या फुडल्यान उबी रावता. आतां मनान कितें चलता ह्या मनशाच्या? ही आनी कित्याक बसीनी येतात? हांकां टॅक्सी करून रिक्षा करून वचोंक जायना? आतां कितल्या त्रासांनी हें सीट दवरलां. हें सगळें खंय चलता? तोंडान. मनान चलता.
पूण आतां मनान गुंजून गुंजून दांत किडलान आतां तो भुरगो जावन त्या भुरग्यांक कोण उबें रावता बस 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 sit. No, I'm talking about those who offer. You don't go some other direction. You listen to me. Okay. Then they'll get up with a smiley face, sit. And then the elderly lady would be blessing her, God bless you, God bless you, God bless you. Thank you. But in the mind, ती कित्याक येता तांकां चोडोंक जायना कित्याक चोडटा बसीन असलें सगळें चलता आतां जे सरावंडींग आहा ते पळयता मिडल एज पर्सन कितें चिंता सो हंबल सो नायस व्हेरी नायस पेरंट्सांनी बरें देख दिल्या एल्डरली लोकांक कशे भाशेन ट्रीट करूंक जाय काय बरी वालोर माय पायक करेक्ट न्हू हां यू हॅव टू सल्यूट ती पळय फाटल्यान बसलें ती सीट दिवंक ना हें दिलें सल्यूट टू पेरंट्स एंड फॉर दीस पर्सन ऑल्सो हू गॉट अप एंड गेव द सीट बट मनान कितें चिंतलां ह्या मनशान मनान चिंतलां कित्याक येवंक जाय काय बरें सीट दवरलेलें मनान हार्ट कॉन्शियस इज क्लियर गॉट अप वॉट आय एम सेयींग हंबलनेस आय एम टिचींग हंबलनेस खालतिकाय लोकांचे नदरेन आख्ख्या बसीच्या लोकांनी सल्यूट हंबल पर्सन गेव द सीट टू द एल्डरली पर्सन सल्यूट करपाचें देख घे कोण माय बसल्या भुरग्याक घेवन देख घे तेजी पळय काय बरें जाणटेक बसोंक दिलें करेक्ट न्हू पूण कोणाकूच खबर आहा भितर हार्ट कंडिशन कितें आहा जाणा कोणूच जाणा कोणाक खबर आहा हार्ट कंडिशन ना पूण कोण जाणा हार्ट कंडिशन देव जाणा नाव अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सिस्टम हंबलनेस इज वॉट दॅट पर्सन हॅज डन उठोन सीट दिला बट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू गॉड सिस्टम दॅट पर्सन इज हंबल or that person is full of pride म्हणजे कितें ते मनशान आपणाचें चिंतलें कितें म्हणून हांवें सीट दवरलेलें बसीन सान बॅगां घालून विथ सो डिफिकल्टी बसीक हँग जावन आनी येयल्या बसोंक बसीन चोडोंक नेक्स्ट स्टॉपाचेर समजता आतां खालती काय लोकांचे नदरे फुडल्यान आमची कसली आमच्यो बऱ्यो करुण्यो ज्यो भायल्यान दिसता त्यो आमी करता लोकांक दिसता ही खालती काय पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे वेन यू सबमीट टू द वर्ड ऑफ गॉड तूं देवाच्या उतराक तुका समर्पण करता आनी तुका एका सिंहासना वयलो सकयल दवरून तूं देवाक त्या सिंहासनार बसयता तुज्या जिवितान दॅट इज हंबलनेस टू गॉड समजता इट मिन्स इन दॅट केस यू आर वॉकिंग इन द स्पिरीट तूं आत्म्यान चलता कित्याक आत्म्यान तुका ती तुज्या फुड्यान येता म्हणसर तूं रावचो ना that person is really has submitted himself to God what that person will think the moment she climbs up the elderly lady chotta that person even might get up and go in front tika atik dorun pasun adun bosong jata समजता that person would not wait तुम्ही जायते पाटी पयला कोणी चोडटा एल्डरली थोडी जाणां भायर पळयतात म्हणजे आमी पळोवंकूच ना कोणाक दुसऱ्याक दिवनी हे सगळे आमच्या फुडल्यान म्हज्या दोळ्या फुडल्यानूय घडलां एंड इवन मे बी समटायम्स इवन आय हॅव डन वेन आय वॉज ट्रॅवलिंग बाय बस ड्युरींग माय स्कूल टायम या वी कॅन एक्सपेक्ट हॉनेस्टी नो इन द हावज ऑफ द लॉर्ड प्रेज गॉड जायते पाटी आमी तसलें केलां आमी विंडोसान भायर पळयता म्हणजे कितें हिका वसोनी फाटी आनी कोणें दुसऱ्यान दिवनी आमी उठना समजता तुमी केलां अशें हे केलां बट समटायम्स इट हॅपन्स नो दॅट इज अ वॉट नेचर फ्लॅश नेचर आमकां कितें म्हणटलो तूं चोडलां तूं बसलां तुजें सीट No, I'm giving an example. I know, I said no, even I did like that in those days. But after knowing if you are doing then, okay? So, आमी जायते पाटी तशे भाशेन आमी जियेल्या दुसऱ्याक कित्याक जायते पाटी आमी कसले शॉपांचेर जेन्ना लायनींग रावता एका शॉपार गोड्डी पडटा लायनींग रावचें पडटा वी पुश इच अदर एंड वी ट्राय टू गो फर्स्ट वय ना बँक ऑल्सो बट बँक एल्डरली पीपल दे हॅव एडवांटेज तांकां बरें पयलें मेवता या एनीवेर एक क्यू करचो पडटा जायते पाटी सगल्यांक पयलें वसोंक जाय म्हणजे कितें सगलीं आपणाक फर्स्ट
हेचेर घालता. पूण इन दोज केसीस आय वूड नॉट कन्सिडर दोज थिंग्स. कित्याक जोरी तर कोण पयलो लायनीन रावला ती बसोंक जाता, अनलेस इट इज सम कसलें तरी एक सिट्युएशन आसत वे यू हॅव टू गीव. बट अदरवायज वाय तशें करीत जाल्यार तूं चल तूं वच तूं वच सगळींच गेलीं. समजलें? नो, आय एम नॉट सेयींग दॅट. तूं पावलो, तूं रावलो, ओके. बट सपोज एक सिट्युएशन असो येता, आतां बसीचें आमी घेतलां जे एल्डरली येयला, आतां दुसरें कोण मिडल एज येयले जाल्यार गरज ना न्हू, कित्याक तुवें तुजें सीट दवरला तूं बसला. तशें हांव म्हणना, नॉट आवट ऑफ द बॅलन्स आय एम सेयींग, इन बॅलन्स. पळयत आत्मो तुका कन्विक्शन दिता कितें करूंक जाय. बट वेन यू सरेंडर युअर सेल्फ टू द वर्ड ऑफ गॉड, जेन्ना तूं देवाक तुका समर्पीत करता, समर्पण करता, वेन यू सबमीट नो, दॅट वर्ड ऑफ गॉड, दॅट होली स्पिरीट टेक्स कंट्रोल ऑफ युअर लायफ अँड लीड्स यू इन अ रायट डिरेक्शन अकॉर्डिंग टू द वर्ड. तो पवित आत्मो, आनी आमी कशे भाशेन म्हणटा, पवित आत्मो लीड्स करता, पवित आत्मो आमकां चलयता. बिकॉज वी हॅव सीन इन द लायफ ऑफ जीसस एज वेल. He was led by the Holy Spirit. Jesus also, when he was anointed with the Holy Spirit and in the water, when he was baptized in the water and he was anointed by the Holy Spirit, he was led by the Holy Spirit. आमचे जिवीत should be led by the Holy Spirit. समजता? आमकां आमचे नॅचरल सेन्सीस जे आहा, आमच्यो ज्यो जाणवाय आहा, जाणवाय मिन्स नॅचरल सेन्सीस, या नॅचरल सेन्सीस इज वॉट, आमचे जे कुडीचे जे मोनाची जी आमची ज्यो चिंतनां आहा मोनाची, तेजेर आमचे कुडीचे जे आवंडे आहा त्या वस्तूंनी आमचेर कब्जो करूंक आमी दिवंक फावना. हांगा कितें म्हणटा, बट आय से वॉक हॅबिच्युअली इन द होली स्पिरीट, सीक हिम अँड बी रिस्पॉन्सिव टू हिज guidance. It means, does he give us the guidance? Yes, he gives us the guidance. He gives us. If we see in the life of Apostle Paul, he was led by the Holy Spirit, he was informed by the Holy Spirit. पवित्र आत्मो तेका सांगता खंयच्या सुवातीचेर वच, खंयच्या गांवांत वच, खंयच्या गांवांत वचो नाका. समजता? इट मिन्स पवित्र आत्मो आमचे कडेन उलयता. दुसऱ्या उद्देशी पासून पवित्र आत्मो आमचे कडेन उलोवंक शकता. पॉसिबल हा. बिकॉज when Paul wanted to go to Jerusalem, एका स्वातीचेर जेन्ना ते रावता, एक मनीस येता आनी पावलूचो बेल्ट घेता आनी आपणाचे दोनी हात बांदता आनी म्हणटा, पवित्र आत्मो सांगता म्हणटा, ह्या बेल्टाचो कोण पळय ओनर आहा तेका ही वील बी बाउंड इन जेरुसलेम. कोण उलयता त्या मनशा उद्देशी? पवित्र आत्मो. जेन्ना पावलूक अरेस्ट करता जेरुसल्याक, पावलूक ऑलरेडी पयली खबर आसलेली पवित्र आत्म्या उद्देशी. समजता? म्हणजे कितें? पवित्र आत्मो आमकां दिता, समजणी दिता, गिन्यान दिता, गायडन्स. ही गिव्स अस द गायडन्स. बट फॉर दॅट वी हॅव टू सबमीट अवर सेल्फ टू द वर्ड ऑफ गॉड. अलाव द होली स्पिरीट टू वर्क इन अस. नाव वी सी इन कोरिंथियन बुकान आमी पळयता, आवर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. नाव टेम्पल खाली आसता केन्ना? आसता? हां, तितून कोण तरी आसता न्हू. इट बिलोंग्स टू अ पर्टिक्युलर. नाव लेट्स से आतां आमी खंयचे टेम्पल पळयता, तितून कोण तरी आहा टेम्पलांनी, वय ना, कसली तरी मुर्ती आसतली. इन द सेम वे वेन द बायबल सेज आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, जाल्यार आमच्या भितर कोणाचें मंदीर? पवित्र आत्म्याचें. तर ह्या मंदिरान कोण आसतलो? पवित्र आत्मो आसतलो. जायते फावटी आमकां समजोंक आमी चुकता. पवित्र आत्मो आहा जाल्यार हें अशें कशें घडलें? पवित्र आत्मो आहा जाल्यार हांवें अशें कशें वायट केलें? पवित्र आत्मो आहा जाल्यार म्हज्या तोंडांसान अशी कशी उतरां भायर सरलीं? जायना? चित्ता आमी केन्ना? येस ओ नो? एंड देन वी गो इन टू गिल्ट. एक गिल्टान आमी पडटात. मागीर पवित्र आत्मो आसतना हें वायट काम कशें म्हजें सगळें जालें? जाता जायना? येस ओ नो? ओके. आमी आतां पोरण्या कराराचें उदाहरण घेवया. जेन्ना देवान मनशाक आपल्या सारकिलो रचलेलो, आपल्या स्वरुपाचो रचलेलो, आपल्या स्वभावाचो रचलेलो, जाल्यार ताणें तें फळ कशें खाल्लें? देवसारान कितेंय करूं, पूण तो कोणा सारकिलो केलेलो, मागीर तें कशें खाल्लें तेणेन? म्हणचे कितें? देवान आमकां हिंचून काडपाक चॉयस दिला. चॉयस इज वॉट? हिंचून काडपाक. बरें वायट न्हू, हिंचून काडपाक. गॉड हॅज गिवन अस अ चॉयस. नाव आमी पोरण्या करारान जेन्ना पळयता, सुरवातेक जेन्ना देवान संवसार रचलो, मनशाक रचलो, आपल्या सारकिलो, आपल्या स्वरुपाचो, आपल्या स्वभावाचो, सगळें आपल्या सारकिलो मनशाक जेन्ना रचलो, मनशाक ताणें सगळ्या संवसाराचेर अधिकार दिलो. करेक्ट?
अधिकार दिल्या उपरांत तांकां एक आज्ञा दिली म्हणटा, एक कमांड दिलो म्हणटा, तें झाडाचें तुमी खावपाचें ना. आतां ह्या मनशाचेर हा तें खावचें ओ ना खावचें, पूण आज्ञा कितें हा? खावपाचें ना. सो आज्ञा दिल्या आसतना डीड दे मेड अ चॉयस टू गो अँड ईट? येस. इन्फ्लुएन्स जाले, वर्ड्स घेतले, सैतानाची उतरां आयकली, मेडिटेट केलें, तेजेर पॉन्डर केलें, एंड दे डीड द एक्शन. दे ब्रोक द कमांड. येस ओ नो? बट इफ गॉड हॅज नॉट गिवन अस द चॉयस, गॉड वूड हॅव गॉन अँड स्टॉप देम. येस ओ नो? देवान तांकां थांबोवंक जाता आसलोली, पूण देवान थांबोवंक ना. कित्याक? देवान जे भाशेच्या सिस्टमान मनशाक रोचला, गॉड वील नॉट गो अगेन्स्ट हीज सिस्टम. जे भाशेचो तेणेन कायदो आनी एक आपल्याची जी पद्दत रोचल्या, ही वील नॉट गो अगेन्स्ट दॅट. देव आपल्या उतराच्या आड केन्नाच वयचो ना. जे उतर सांगलां देव त्या प्रमाणे आपूण चलयता. समजता? आतां पूण कितें? देवाची काकूट कसली पळय. कोणें चिंतूंक नासतलें आसलें, सैतानान पासून केन्ना चिंतूंक नासतलें आसलें की देव आमकां ह्या पातकांतल्यान गुलामपणांतल्यान सोडोवपाक एक असो एक प्लॅन घेवन येवपाचो आहा की जेजू आपूण खूद मनशा स्वरुपान येवन ते मनशांचें पातक केलां, त्या मनशाक पातकांतल्यान सोडोवपाक तो जेजू उदेशी येवन ते खुर्सार खिलावन आनी सैतानाचो जी पदवी आमचेर आहा ती नाश करून तो हे भाशेन करपाचो आहा म्हणून केन्नाच कोणेन चिंतूंक नासलें. बट द बायबल सेज the plan of salvation was before the foundation of the world. समजता? सो देवान जेन्ना मनशाक अधिकार दिलो, आज्ञा दिली, मनशान ती आपल्या चॉयसान ती मोडली. आतां दुसरें हें जालें आतां पोन्या कराराचें. आतां नव्या करारान आमी कितें म्हणलें? आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें. कॅन आय हॅव वॉटर प्लीज? आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आतां कोण आमच्या भितर जियेता ह्या मंदिरान? Holy Spirit, देवाचो आत्मो, and God's Spirit dwells in this house, in this temple. Now my body is not just body. आता ही कूड बेश्टी कांय उपेगाची अशी ना. God has made this body as a temple of the Holy Spirit. समजता? म्हजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें. थँक्यू सो मच. म्हजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आतां हें मंदीर तर पवित्र आत्म्याचें कोण वस्ती करतलो भितर? आं? कोण करतलो वस्ती? कोण आसा भितर? देव आसा? पवित्र आत्मा आसा? पवित्र आत्म्याच्या रुपान कोण आसा? देव आहा. वय वय ना? आतां देव भितर आहा, म्हजे करून सगळ्यो बऱ्यो जावंक नाका? मागीर कित्याक जायना? मायंड इज नॉट रिन्यूड, दॅट्स वाय. कित्याक जायना बऱ्यो करूण्यो? रागार जातात आमी रोखडींच. येदेंत कोणाचें घेवपाक जायना आमकां. कित्याक जाता काय हे भाशेन? नो, दॅट डज नॉट मीन युअर बॉडी इज नॉट द टेंपल ऑफ द होली स्पिरीट. येस ओ नो? जरी तर आमी रागार जाता हेचो अर्थ असो ना की पवित्र आत्मा आमच्या भितर ना. आतां न्यू करारान अशें ना की पवित्र आत्मा जेन्ना आमी वायट करता पवित्र आत्मा भायर सरोन वेता, अशें ना. God doesn't change his words. देवान म्हणलां म्हजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, तर तें पवित्र आत्म्याचें मंदीर. समजता? सो आतां करणी कित्याक वायट जाता काय? वी आर नॉट मॅच्युअर्ड. ओके. आनी कितें? सिनफूल नेचर इज क्रुसिफायड ऑन द क्रॉस. Are you a new creation? 2 Corinthians 5:17, what does it say? Therefore, those who are in Christ Jesus are a new. Those who are in Christ Jesus is a new creature. If it's a new creature, old things are passed away. Then how come the sinful nature is still there? Brother? you shocked me today, huh? Flesh desire. Okay. आनी कितें? सांगा कोरणी कशी वायट जाता? सॉरी, से इट अगेन. इगो जाता म्हूण. ओके. आनी कितें वायट कशें घडटा पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाल्यार?
बऱ्यो करून जावंक नाका. See, evil spirit you are saying, right? Okay. Go to 2 Corinthians 14, 2 Corinthians, no, sorry. Colossians 2:15 go. Evil spirit कितें करता पळोवया. Okay, go from 14th verse. Having cancelled out the certificate of debt consisting of legal demands which were in force. आमचेर कितें आसलें last time we have studied on this, right? आमचेर कितें आसलें legal demands in force आसलें आमचेर against us and which were hostile to us, and this certificate he has set aside. Which certificate? जे आमचेर अगेन्स्ट आहा पळय, इन फोर्स आमचेर जे सारके डिमांड करून आहा आमचेर, ही सेट असाइड. हू इज ही? जीसस सेट असाइड and completely removed which was against us, completely removed by nailing it to the cross. आमचेर जे कितें पळय लिगल डॉक्युमेंट्स आमचे अगेन्स्ट आसले, आमी पातकी म्हूण आमकां दाखयताले, आमी वायट सोयंबाची म्हूण आमकां जे आमचे अगेन्स्ट आमकां दाखयताले, तेणेन ते सायडीक काडून तेणेन ते खंय खिळायले, खुर्सार खिळायले. एंड वेन ही हॅड disarmed, he has disarmed the rulers and the authorities, those supernaturally forces of evil operating against us. The supernatural forces of evil operating against us, he has disarmed it. समजता? Now I'll explain. Go down. Get the whole scripture. Okay. Operating against us, he made a public example of them, exhibiting them as captives in his triumphal procession, having triumphed over them through the cross. Okay, go to some other translation or go NLT. Sangta. Now, in this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. He ashamed them publicly by his victory, triumph his victory over them on the cross. Now, this spiritual rulers and authorities, think कितें supernaturally आमचेर सोयतानाचो पदवी आसली. समजता? Okay, go to AMP again. Okay, when he had disarmed the rulers and the authorities, those supernatural forces of evil operating against us, म्हणजे आमच्या अगेन्स्ट कितें तरी आसलें, सोयतानाची पदवी आमच्या अगेन्स्ट आसली आमचेर. समजता? Now, when he had disarmed the rulers and authorities, those supernatural forces of evil operating against us. So there were force of evil, सोयतानाची पदवी आमचेर इफेक्ट जाताली. केन्ना ती? खुर्सार जेजू मोरच्या पयलीं. समजता? सोयतानाची पदवी मनशाचेर जेजू खुर्सार मोरच्या पयलीं आनी जेजू खुर्सार मोरोन देर इज अ डिफरन्स. समजता? समजूंक जाय आमकां. नाजाल्यार आमी कितें म्हणटा, ना सोयतानान येवन अशें केलें, सोयतानान तशें केलें, सोयतान आमकां तायणी घालता, सोयतान आमकां आडो घालता, सोयतान आमकां त्रास करता, सोयतानाक लागून जालें, सोयतान असो, सोयतान तसो, सोयतान तसो. पळय ना? आनी सोयतान आमच्या मनान अशें घालता, तुमी म्हजेर ब्लेम घालात आनी म्हज्या आडानूच तुमी रावा आनी तुमी मिस्टेकी करीत रावा, म्हजेर घाला, प्रॉब्लम ना. समजता? सो हें तर मनान तर आमकां तर ही चिंतना आनी ही शिकवण आसत, सोयतान करता, वी स्टील डोंट नो द ट्रूथ देन. समजता? आता लेट्स से एक मनीस आहा दर आनी त्या मनशा कडेन हातयार आहा कसलें तरी. ओके, उतरांनी आनी घालया नाका हातयार, इट्स नॉट गुड नो. सो एक कसलें हातयार आहा. आतां तें हातयार त्या मनशा कडेन आसा पळय, तेन्ना दुसरो मनीस त्या मनशाक भियोचो ना? भियेतलो. कित्याक? हातयार आहा, वेपन आहा, हातयार आहा. आतां त्या मनशा कडेन हातयारूच ना जालें आनी तुमी पळयलें तें हातयार ना, आतां तुमी ताका भियेतली?
ना. आतां तुमकां तो तेच्या कुशीकसान चोलोन वचपाक जाय, तुमी म्हणटली ना तो हा आमकां वचोंक भिरांत दिसता, ना तेजी भिरांत तो कोत्तलो तो हें कोत्तलो, तेजे भिरांत आमी उलयतली ना. जेन्ना तर आमकां गमलें तेज्या कडेन हातियारूच ना. ओके, कॅन यू चॅक डिझार्म्ड म्हणजे सम अदर वर्ड्स इन गुगल यू कॅन चॅक डिझार्म्ड. तेजे कडेन जे पळय आमच्या अगेन्स्ट पळय जे पळय एक हातियार आसलें, जेजून ते हिंदीन म्हणटा छीन केलेली, डिझार्म केलें, काडलें तेजे कडल्यान, समजलें, काडून घेतलें ताजें हातियार. तेजे कडेन कसलें हातियार आसलें आमच्या अगेन्स्ट, कसलें आसलें? ओके, आदामान जेन्ना पातक केलें तेन्ना कितें जालें? sin nature got entered inside. ओके. आतां मनशाच्या भितर कसलो सैम भितर सरलो? पातकाचो. सो आदामाच्या जिविताचेर पदवी कोणाची चलोंक लागली? इवलाची. करेक्ट? ओके, वील कम बॅक टू दिस स्क्रिप्चर. कॅन यू गो रोमन्स 6:16? Do you not know that when you continually offer yourselves to someone to do his will, okay? If, what is that? Do you not know when you, आमी जेन्ना, जोरी तर तूं तें कोन्ना तें तुका लागना. But it says when you, आमी जेन्ना continually offer yourselves to someone to do his will, you are the slaves of the one whom you obey. समजता? Either slaves of sin which leads to death, or of obedience which leads to righteousness. Now, slave of sin which leads to death. पातकाचे जेन्ना गुलाम जाता ते आमकां खंय पावयता? मरणांक पावयता. पातकाचे ऑपोजिट कितें आहा? स्लेव टू सिन विच लीड्स टू डेथ, ऑर ओबिडियन्स. पातक आहा आनी ओबिडियन्स आहा. कितें आहा? पातक आहा आनी ओबिडियन्स आहा. ओबिडियन्स इज वॉट इन कोंकणी? पाळो दिवप. ओके, ओबिडियन्स आहा आनी पातक आहा. आतां देवाची आज्ञा म्हणजे कितें? पातकाची ओबिडियन्साची? Obedience is what? Keeping God's command. It's an obedience. Yes or no? God gave a certain command. You have to obey. If you don't obey, what will be the opposite you will do? You will sin. Yes or no? It means what? And which will lead to death. So, jenna adavan fall khalle, obedience cancel zale, आणि पातोक भितर सोल्ले, which leads to death. What God said, if you eat the fruit, you shall surely die. If you disobey and eat that fruit, you shall surely die. So, jenna तेंच्यांनी ते फळ खाल्ले, कितें भितर सोल्ले? पातोक भितर सोल्ले, and they died in spirit. So, देवान म्हणला ते भाशेन घडलें? वय वा ना? वय. आता वो स्क्रिप्चर आमकां कितें म्हणटा? डू यू नॉट नो that when you continually offer yourselves to someone to do his will, you are the slave of the one whom you obey. So when Adam disobeyed God, what entered? Sin entered. Now whose slave he became? The devil's slave he became. Yes or no? So now who becomes his master? The devil becomes his master. Now who have power over men? आता मनशाचेर पदवी कोणाक पडली? सैतानाक पडली ना. सो मनशाचें जिवीत कोण चलयतालो? देवसार. दुयेंस येयलें, पिडा येयली, झगडी जाली, कुन्नाटकाय जाली, पाडेपणां जाली, कुड्डेपणां जाली. वय वो ना? एका मार तेका मार, वयता थिंगा आमकां. तुमी आतां जेन्ना न्यूजपेपर वाचता, बऱ्यो गजाली येता, कितल्यो पर्संटेच्यो बऱ्यो येतल्यो आनी कितल्यो कितें हिंगा हें जालां, थिंगा तें जालां, त्या गांवांत तें जालां, हेणें मारलो, तेणें मारलो, मायन भुरग्यांक मारलें, पायन भुरग्यांक मारलें, आनी कितें बरें आयकोंक येता? हे सगळें कित्याक घडटा? सैतानाचें काम कितें? वॉट इज द वर्क ऑफ द डेवल? वाय द थीफ कम्स? स्टील, टू किल
अँड टू डिस्ट्रॉय. तेजें काम कितें? डिस्ट्रॉय करपाचें. तेजें काम कितें? जिवेशी मारपाचें. ज्या जाग्यांचेर आमकां जिवेशी मारता त्यो खबरो आयकोंक येता. नाश जाला, डिस्ट्रॉय जाला तें आमकां आयकोंक येता. कोणाची पदवी चलता थिंगासोर? देंवचाराची. समजता? जे वायट काम ज्या जाग्यार घडटा त्या जाग्यार पदवी चलता देंवचाराची. आतां मनशाचेर कोणाक अधिकार चडलेलो तेन्ना उतर मोडला तेन्ना? सैतानाक, देंवचाराक. सैतानाक अधिकार चडलेलो आनी मनशाच्या जिविताचेर पदवी कोण चलयतालो? देंवचार. पूण हे कित्याक लागून तो करूंक पावलो? बिकॉज समवन टू डू हीज वील. दे अलाउड, दे लिसन टू हीज वॉयस. तेजें आयकोन तेज्या उतरा प्रमाणे तेणीन केलें. तेका लागून मनशाचेर सैतान आपल्याची पदवी चलयतालो. पूण आतां आमकां शुभ वर्तमानाची खबर म्हणजे कितें? गूड न्यूज कितें? गॉस्पल कितें आमकां? की जेजू आयलो. लेट्स फिनिश दीस. इदर स्लेव ऑफ sin which leads to death, or if obedience which leads to righteousness. Now, sin leads to death, obedience leads to righteousness. आतां पयल्या आदावान कितें केलें? पातक घडलें. दुसरो आदाव, सेकंड एडम कोण? दुसरो सेकंड एडम इज हू? Jesus. According to 1 Corinthians 15:45 says the second Adam is Jesus and he is a life-giving spirit. समजता? देवा जेजून आमकां आत्म्यान नवें जिवीत दिलें. जिवीत दिलें आत्म्याचें. समजलें? सो आतां ओबिडियन्स कोणेन केलें? जेजून केलें. आयज आमी 2 Corinthians 5:21 कितें पळयता? God made him sin so that he could make us righteousness. Who knew no sin? Who has not committed any sin? There was no sin in him. He obeyed till the point of death to the will of God, to the plan of God. He sacrificed himself. देवाच्या उतराक तो ओबिडियन्स जालो मरणाचो वेळ पर्यंत. आनी तेज्या उद्देशी आयज आमकां जें कित्याक ओबिडियन्स दवरल्यार कितें मेवता? नितीवनपण. जेन्ना पाळो दवरता देवाच्या उतराक ताका कितें मेवता? नितीवनपण. आयज आमी टुडे वी से रायट, आय एम द रायचसनेस ऑफ गॉड इन क्रायस्ट जीसस. डू वी से दॅट? with the authority, with the right and with full power we say, right, I am the righteousness of God in Christ Jesus because I obeyed or because Jesus obeyed. Are you following? It is his righteousness which God has imputed in us even though we don't deserve it, and this is the grace of God. Hallelujah. So आता जे नीतिवनपण जे आमकां फावोन नासले ते जेजूच्या ओबिडियन्साक लागून आयज आमकां फावो जाला. जेन्ना सोत मानता की जेजू आमच्या पासून मेला. सो आयज आमी कितें म्हणटा, जी क्रिस्तांव सोवे आसात ती हांव जावन आसा जेजूचें नितीवनपण, देवाचें नितीवनपण जेजू क्रिस्तांव उद्देशी. समजलें? आतां हें समजलें? टू हूम यू ओबे, तूं त्या हेजे जाता कितें? गुलाम. यू बिकम स्लेव टू हूम यू ओबे. नाव यू गो Colossians 2:15. आतां आमी कितें सोजमोली? जेन्ना आमी कोणाचे गुलाम जाता तेका आमच्या जिविताचेर पदवी आसता. समजता? आतां जेजू येवच्या पयलें पासून, बिफोर ही डाय ऑन द क्रॉस, सैतान मनशाचेर अधिकार चलयतालो हक्कान. कित्याक? मनशान तेका आपणाक समर्पण केल्लें. समजता? इतलें समजलें? आतां मनशाचेर जेजू कुर्सार मरच्या पयलीं मनशाचेर सैतानाक रायट आसलो, अधिकारान तो अधिकार चलयतालो. कित्याक? आमी आतां आमकां कितें कोणेन एक बंच ऑफ कीज दिता कसले रिस्पॉन्सिबिलिटीची कोणेन दिला आमकां, जावं कसले प्रॉपर्टींची, कसले लॉकरांची आनी कसले ट्रेजराची. जर इतलो बंच ऑफ कीज आहा, कोणाच्या हातीन आहा? आमच्या हातीन आहा. आतां म्हज्या हातीन कीज आहा, बंच ऑफ कीज. नाव कोण तेजें सांबाळ कोत्तलें? हांव. करेक्ट? आतां हांव ही काडटा आनी तुज्या हातीन दिता. ओके? तुज्यो बऱ्यो खबरो आयकता आनी तूं म्हाका बरें खबरो सांग, सामको बटर पॉलिश लावन तूं हें सगलें तुज्या हातीन घेता. आतां कोण धनी जालो? तूं जालो. नाव विदाउट यू गिवींग इट टू मी, कॅन आय टेक इट? तूं म्हाका दिल्या बगर म्हज्यान तें घेवंक जातलें? आतां हांव कोणाचें गुलाम जालें? आतां हे सगलें कोणाच्या हातीन आहा पदवी? तुज्या. कोणेन दिली? तुवें ओडून काडल्याय? ना, तुवें फकत बरीं उतरां सांगलीं, ओदी मिक्स मॅरिनेशन करून. समजता? तुमी बरें बटर लावन बऱ्यो म्हाका तुवें सांगलें आनी बऱ्यो खबरो सांगल्यो आनी म्हजो जो पावर देवान म्हाका दिलोलो तो हांवें काडलो आनी तुका दिलो. तुवें तो ओडून घेवंक ना. आय गेव इट.
कित्याक सैतानाक तो पावर नासलो. जें कितें पळय देवान मनशाक दिलेलें तें देवान सैतानाक दिवंक नासलें. समजता? तें आमकां दिलेलें. आनी तेका कितें जाय आसलें सैतानाक? जें देवान आमकां दिलां तेका तेजी आशा. समजता? जायते फावटी आशेक लागून आमी कितलें वगडायलें, कितलें देवाच्या अगेन्स्ट गेलें आमी जावंक ना. दुसऱ्या कडेन कितें आहा? आमकां तेजी आशा. कोणाक बरी पदवी आहा? आमकां ती आशा. कोण बरो पोजिशनार आहा? आमकां तो पोजिशन जाय, आमकां तो पोजिशन जाय. आमकां आशा आसा तितून आमी धादोशी जायना, आमी कॉन्टेंट जायना. बट बायबल आमकां कितें शिकयता? बी कॉन्टेंट इन वॉट यू हॅव. पूण आमकां कितें जाय? तो कसो इतलो वयर पावलो, तें जाय म्हाका. तो तेच्या उंच कोहो पावलो. लेट्स फायंड आउट बिकॉज आय वॉन्ट टू रीच देर. समजता? ही कितें? आशा, ग्रीड. समजता? वी आर नॉट सॅटिस्फाय इन वॉट वी हॅव. वी डोंट वेट अनटू द लॉर्ड टील ही गिव्स अस. वी वॉन्ट टू ग्रॅब इट. वय ना, आमकां ओडून काडपाक जाय. भितरल्यान आमकां कितें जाता? बरें तें जाल्यार ही जेन्ना एग्जाम्पल हांव म्हणटा, चायी दिली, आतां हांवें दिल्या केन्ना? वेन यू केम एंड स्पोक टू मी व्हेरी नायसली. नाव वॉट आय एम थिंकींग, हेणें बरें म्हाका समजलां, शी इज व्हेरी व्हेरी गूड टू मी, व्हेरी स्वीट टू मी, स्वीट मोर दॅन हनी. अशें चिंतून आतां हांव पाती येता आनी म्हज्या जिविताची कुंजी काडटा आनी तुज्या हातीन दिता, चावी दिता तुज्या हातीन. आतां यू डोंट वॉन्ट टू गिव इट टू मी बॅक. कॅन आय ग्रॅब इट नाव? नो, आय हॅव टू वेट टील यू गिव इट. येस ओ नो? म्हज्यान ती काडपाक जायना, कित्याक तेणें म्हज्या कडल्यान ओडून व्हरोंक ना. आय गिव इट. सो नाव टील शी गिव इट टू मी, आय हॅव टू वेट. आय बिकम स्लेव ऑफ हर. कित्याक सगळ्या अधिकाराची चावी कोणाच्या हातीन पडली? कोणाच्या पडली? तेच्या हातीन पडली. वय ना? आतां आय कॅन टेक अथॉरिटी नाव? नो, बिकॉज आय हॅव गिवन इट टू यू. येस ओ नो? जशी देवान आमकां जी पदवी दिलेली, देवान जो आमकां अधिकार दिलेलो, वो मनशान अधिकार सैतानाच्या उतराक पाळो दिवन, जे देवान नाका म्हणलां तें डिजओबे करून, उतर मोडून, जे मनशाक जे अधिकार दिलेलो तो मनशान सैतानाच्या हातीन घातलो. आनी आतां तो आमकां परतेन आमच्या उस्तेंकी घेवपाक जायना. कित्याक? कसलो स्वभाव भितर येयलो? वायरस कसलो येयलो? आतां वायरसाक तर एंटीडोट ना, तर वायरस वील गो? वायरस वयतलो? इफ आय से द रॉंग वर्ड प्लीज करेक्ट मी. एंटीडोटूच म्हणटा न्हू जेन्ना कसलो वायरस आसता तेन्ना. ओके, सो इट्स अ करेक्ट वर्ड. थँक गॉड, थँक यू जीजस. ओके, सो जेन्ना आतां वायरस रिगलो भितर, कसलें इन्फेक्शन रिगलें, एंटीबायोटीक ना, इन्फेक्शन वयतलें ना. कितलें हांव ट्राय करूं, बेश्टें म्हजे कडेन पदवीच ना, बिकॉज आय एम नाव इन्फेक्टेड. समजता? तशें आमचें जिवीत, आमच्या भितर पातकी सोयंबाचें इन्फेक्शन येयलें आनी तेजो एंटीडोट आमकडे ना. कित्याक? पातक्याच सोयबान रावन आमकां कशें भायर काडूंक शकतात? पातक्यांतलें भायर काडपाक बरो मनीस नाका आमकां? वय ना? सो जेन्ना बरो मनीस पातक नासलोलो, इन्फेक्शन नासलोलो, वायरस नासलोलो, पवित्र रक्ताचो जेन्ना जेजू येता, त्या खुर्सार आपूण उमकोळटा आनी जी म्हज्या जिविताची जी पदवेची देवान दिल्या ती चाळी जी सैतानाच्या हातीन आहा, तो डिझाम करून काडटा आनी आमकां दिता. देन ही सेज, रायट, स्पीक टू द माउंटन, यू वील डू द ग्रेटर वर्क्स देन वॉट आय डीड. आय एम गिविंग यू दी अथॉरिटी, गो एंड कास्ट आउट द डेव्हिल, हील द सिक. येस ओ नो? हें कोणें दिलें? जेजून दिलें. पूण तें दिवच्या पयलें तो आमकां कितें म्हणटा? ही डिझार्म्ड द रुलर्स एंड द अथॉरिटीज, दोज सुपरनॅचरल फोर्सीस ऑफ इवल ऑपरेटिंग अगेन्स्ट अस. सो जेजू खुर्सार मोरच्या पयलीं सैतानाची पदवी म्हज्या जिवितान काम करताली. कित्याक? आय वॉज इन्फेक्टेड विथ दॅट. समजता? पातकी सोयंबान म्हज्या भितर इन्फेक्शन आसलें पातकी सोयंबाचें, तेका लागून वो सैतान, वो इवल आमचेर अधिकार चलयतालो. समजता? पूण तेका अधिकार दिवपी आमीच सुरवातेक. समजलें न्हू? पूण आतां he made a public example of them, exhibiting them as a captives in his victory, triumphal possession, having triumphed over through the cross. Now हे किद्या उद्देशी आमकां विक्ट्री फावो जाली? थ्रू द क्रॉस. खुर्सा उद्देशी आयज आमची सोडवण जाल्या. खुर्सा उद्देशी आमची सोडवण जाल्या.
केन्ना जाली ती खुर्सार जेजू जेन्ना उमकाळलो आनी तेणेन जे डॉक्युमेंट्स आमच्या अगेन्स्ट असले आनी ज्या डॉक्युमेंटाची एडवांटेज जेन्ना सोयतान काडटालो त्या डॉक्युमेंट्स ताणें काडून कितें केलें जेजून ही नेल्ड इट टू द क्रॉस द डॉक्युमेंट्स वीच वॉज अगेन्स्ट यू एंड मी ही डिलीटेड इट बाय हीज ब्लड when his hands were pierced the documents were getting nailed it on the cross when his head was crowned with that thorn the documents were getting nailed on the cross when his both feet were nailed our documents were getting nailed it on the cross समजता आनी त्या खुर्साचेर जे कितें आमच्या अगेन्स्ट असले ते तेणेन खुर्सार खिळायले आनी सोयतानाच्या हातीन जी आमची पदवी असली ती तेणेन ओडून काडली ही डिझार्म्ड डू यू गेट द मिनींग ऑफ द डिझार्म्ड हाऊ डज इट से इट्स सेम इट्स बाय फोर्स ही टूक इट रायट फोर्सान ताणें ती आपूण खुर्सार मरोन आपल्या जिविताचे कुर्बानी म्हणटा आपल्या जिविताचे सॅक्रिफायस दिवन ताणें तें जें आमचे अगेन्स्ट जे सोयतान घेवन पळय आसलो आनी आमचेर पदवी चलयतालो जेजून तें आपणेन काडून आमकां परत्यान फावो केला आनी जें आमकां जेजून फावो केलां आयज परत्यान आमी त्या उतराचेर चलपाक नाका आमी तें स्वतान चलोंक नाका जाय वो नाका So now how we say right because of why I went there because brother said no because of the sinful nature. So the sinful nature is no more on us it is nailed on the cross. Now what I have is the memory of that sinful nature. Are you understanding? Okay let's give an example memory jenna ami munta the question was what प्रश्न कितें विचारलेलो आमच्या भितर तर पवित्र आत्मो जियेता जाल्यार आमचे कडेन आजुनूय वायट कामां कशीं जाता समजता वायट कामां कशीं घडटा ती वायट कामां पळय आयज आमचे कडेन घडटा इट हॅपन्स बाय अ चॉयस इट्स नॉट दॅट द पवित्र आत्मो आमकां तें करपाक दिता नाव इन द बिगिनींग वी सी देवान मनशाक अधिकार दिल्लो देवान मनशाक एक आज्ञा दिल्ली ती सांबाळपाची वा मोडपाची ते कोणाच्या हातीन आहा मनशाच्या जे भाशेन आयज आमच्या काळजान आयज आमचे कुडीन जेन्ना पवित्र आत्मा वस्ती करता म्हणटा आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणटा पवित्र आत्मा आसा खरो पूण जी म्हजें पळय एक्शन बायल्यान जातलें इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरीट आय टेक अ डिसिजन बट इफ आय लीव माय लायफ डे एंड नायट स्पेंडींग टायम वीथ द वर्ड ऑफ गॉड एंड रिन्यू माय मायंड वीथ द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नायट what thoughts I'm going to produce now according to the word of God so what would be my action according to the word of God if you are listening to the music a kind of a music since morning till evening the rest of the weeks you're going to say those songs you know why is that तुका by heart जातले song and wherever you go even we are having bath you are singing that song when you are cooking you will sing that song when you are before going to bed also you will imagine that song you will sing you know why कित्याक तुवें तें बोगोर तुवें तें परत्यान तुवें तें कांतार आयकलां तें कांतार आयकत गेल्या उपरांत कितें जाता तें आमच्या मनान उरता उरना कंटिन्युअसली केल्या उपरांत कितें जाता उरता सो तूं खंयसर उबें रावलें सडनली तुका तो हीम येता येना जोरी तर तें कांतार एकूच पाटी आयकता तुका जातलें उगडास यू विल बी सिंगींग इट अगेन एंड अगेन नो रायट समजता ते भाशेन जेन्ना उतर आमी day and night when we start spending time with the word of God start spending time in speaking the word of God meditating on the word of God imagining on the word of God सगळे कडेन तर आमी दीस आनी रात उतराचेर नियाळ दवरता our action will be wrong no right but when we start meditating on the word of God it's not with my ability my actions will change no it's with the ability of the Holy Spirit by the power of the Holy Spirit my action will start to change if my actions are not changing it means I'm not spending time with the word of God I'm not meditating I'm not speaking samjhata so when I'm not speaking what will be my action based on what I'm seeing based on what I'm listening based on what I'm when what people are speaking understanding आता जेन्ना कोणें कितें म्हणलें आमचो सडन रिएक्शन कितें आहा कित्याक म्हणलें करेक्ट न्हू कित्याक अशें जालें कित्याक म्हणटा जायना आमचो सडन रिएक्शन when that happened when I put myself in the first म्हाका अशें म्हणलें म्हाका तशें म्हणलें कशें म्हणूंक जाता म्हाका बरें दिसोंक ना हें समजता
सो आमचें काम कितें, आमचे दीस आनी रात आमकां लेबर आहा. आमी म्हणटा न्हू वेन वी से गॉड वेन ही सेड वेन यू एंटर टू माय रेस्ट, आपल्या विसवान तुमी एंटर करा. इट्स इन द हिब्रू, दॅट्स अ डिफरंट टिचींग. बट वॉट आय एम सेईंग, थिंगा बरयलेलें कितें आहा, वी हॅव टू लेबर. काम आसा. आतां जायते फावटी आमी कितें म्हणटा, आतां आमचें काम कांय ना, सगळें जेजून केलां, आमकां कांय करपाचें ना. पूण आसा आमकां एक काम. कसलें तें? कसलें काम? होल रातचें निल्दान रावपाचें, रडपाचें, कितें करपाचें काम आमकां? लेबर कसलो? टू नो हीज वर्ड, टू स्पेंड टायम वीथ हीम, टू नो हीम, टू हॅव अ रिलेशनशीप वीथ हीम, टू हॅव दॅट कम्युनिकेशन वीथ हीम थ्रू हीज वर्ड. तो लेबर जाय आतां आमकां. समजता? आमी दीसभर आमचें गुणगुणणें कसलें, आमकां कितें जाता तें आमी उलयता, मेवता तितल्यांकूय आमकां कितें जाता तें आमी सांगता. पूण दीसभर आमचें काम कसलें, आमचो लेबर कसलो आसपाक जाय, आमकां कितें जाता तें उलोवपाचें, वो आमकां जें देवान कितें केलां आमकां सवें, आमी तें उलोवपाचें. यू वॉन्ट टू आस्क समथींग? Say it loudly, please. There is no formula, any word, anyone. Think of formula kai na. Yeah, but before you're doing that, ask the Lord to guide you, to teach you, to show you the way, to show you the right way to take. कितें करचें पयलें, बिकॉज फॉर्मुला असो आमकां खंयच बरयलेलो मेळना की आमी अमकें करूंक जाय. बट एकूच आमकां उतर देवाचें मेवता, दॅट वी हॅव टू बी इन अ रिलेशनशीप वीथ हीम. कम्युनियन आमचो आसपाक जाय. पळय तत्म्या सांगाता देवाचें उतर आमकां म्हणटा. जरी तर आमी म्हणटा भावार्थ वाडटलो, पयलीं सुवातेर आमकां कितें जाय, देवाचें उतर शिकतलो जाल्यार, सजमतलो जाल्यार, आमकां मानून घेतलो जाल्यार कितें जाय, भावार्थ जाय. वय ना. पूण हो भावार्थ पासून तर आमी वाडयतलीं, चोडयतलीं, समजतलीं जाल्यार आमकां उतरूच जाय. बिकॉज फेथ कम्स बाय हियरींग अँड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. So God has not given us a tough work. God has not given us something which is not possible at all. God is a loving God. तो आमकां केन्नाच असले टास्क आमच्या जिवितान दिवचो ना, असले सिट्युएशन आमच्या जिवितान दिवचो ना जे आमचे कडेन जायना. बट आमचें कितें, आमचो पार्ट कितें, टेक अ डिसिजन. तो निर्णय घेवपाक जाय. तो एक डिसिजन घेवपाक जाय. येस लॉर्ड, आय वॉन्ट टू नो यू. हेल्प मी, गायड मी, टीच मी, शो मी. टू सरेंडर, टू सबमीट, एज वी हॅव सेड रायट. हंबलनेस जाय, सबमिशन जाय. आमी तर सबमीट करना आनी आमी तर आमच्या प्रायडान रावता, देवान करूंक जाय तें. इफ वी डोंट सबमीट, हाव ही वील डू? कसो करतलो? कित्याक तेजो सिस्टमूच तसो ना. सिस्टम कितें म्हणटा, सबमीट युअर सेल्फ टू गॉड, देन ओन्ली यू कॅन रेजिस्ट द डेवल. नाव आतां हांगा कितें म्हणटा, वेन ही हॅड डिजार्म द रुलर्स. ना, केन्ना हें डिजार्म जालें? थ्रू द क्रॉस. So when that happened, how many years back? 2000 years back. So the weapon which devil had against us, it has been disarmed. The rulers and the authorities, ये आता सोयताना कडल्यान जेजून सारखे ओडून काडले फॉर्सान. कितल्या वर्सां पयलीं? 2000 वर्सां पयलीं. समजता? सो सोयतानाक म्हजेर आतां आफ्टर द क्रॉस कसलोच अधिकार ना. सो म्हज्या जिवितान आयज जें कितें घडटा वायट, इट वील ओन्ली हॅपन वेन आय गीव माय इयर्स टू द डेवल्स वॉयस. समजता? तेका लागून तो कोणाच्याय तरी उदेशी येतलो आनी उतरां घालतलो. आतां तो ही कॅनॉट टच अस डायरेक्टली. आमच्या जिविताचेर तेका अधिकार आनीक ना. कित्याक ना? Because when he had disarmed, Jesus has disarmed his evil power, his forces which was operating against us once upon a time before the cross. Before Jesus died on the cross, before he nailed those documents on the cross, devil has a legal rights on us. Pun आता after the cross, तेका आमचेर अधिकार ना. समजता? देवान खुर्सा उदेशी सोयतानाचेर जोयत वेला. विक्ट्री जाल्या जेजूची आनी त्या विक्ट्रीन, त्या जोयती वंतान आयज आमी जियेता. नाव वी आर नॉट फायटींग फॉर द विक्ट्री. नाव वी आर फायटींग इन द विक्ट्री थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड.
बिकॉज फॉर जिजस ना आतां जेजू आमी म्हणटा सो जेजूचेर सैतानाचो अधिकार तसोच आसलो खुर्सा पयले ना जेजूचेर ताचो अधिकार नासलोच कित्याक जेजू पातकी स्वयंबाचो जल्मोंक नासलो समजता सो जेजूचेर सैतानाक कसलोच अधिकार ना अनलेस जीजस गीव इयर्स टू हिम as we see in the wilderness when Satan came to give words to Jesus to deceive Jesus gave him the written word but we could not do that because आमचो स्वयंभूत कोणाचो आसलोलो सैतानाचो आनी त्या स्वयंभांच्यान आमकां सोडोवपाक देवान मनशा स्वयं घेवन आपूण खूद ह्या संवसारान जेजूच्या रुपान आमी बापाक पयलो आनी बापान आमकां देवान जेजू उद्देशी आपल्या पुता उद्देशी म्हणटा आमकां सोडयल्या समजता आनी जेजून ताजी जी पदवी आमचेर आसलेली ताणें ते पळय जे आमच्या अगेन्स्ट जे ताका जे वेपन्स आसलेले जेजून ते तेच्या कडल्यान ओडून काडले फोर्सान काडले सो आमच्या अगेन्स्ट आतां कांय डॉक्युमेंट्स ना आतां आमच्या अगेन्स्ट कितें आहा सैतानाच्यो फोटी आतां जेन्ना तो फोटी सांगता न्हू तूं जाणा अशें अशें जालां तशें तशें जालां वाय डू वी केअर वेन माय गॉड लव्स मी when my God has poured his love in my heart through the Holy Spirit, no matter what others are doing, what I'm going to give? What I'm going to give? God has poured his love into my heart and I know the truth. What I'm going to give? Love. Yes or no? So, आमी main म्हळ्यार कितें एक you understand this? एक scripture हा in go to Romans. Go to Romans 13. Eight onwards you go. Okay. Owe nothing to anyone except to love and seek the best for the worst for owe nothing to anyone except to love and seek the best for one another. आमकां जाता दुसऱ्यांक बरें जाल्लें जा पळोवपाक जाता वॉट अबाउट द लेडीज जाता आतां जाता काय पयल्या सान जाता जल्मान सान ओके ओ नथींग टू एनी वन except to love and seek the best for one another or to get jealous when somebody gets something. No? Okay. Owe nothing to anyone except to love and seek the best for one another. For he who unselfishly loves his neighbor has fulfilled the essence of the law relating to one's fellow man. Go down. The commandments which says, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and any other commandments are summed up in this statement, you shall love your neighbor as yourself. Now, love does not wrong to, go down. Love does not wrong to a neighbor. It never hurts anyone. Love never hurts anyone. Therefore, unselfish love is the fulfillment of the law. So, where there is no love, what would be there? Hatred. ज्या जाग्यार मोग ना त्या जाग्यार कितें आसतलें कितें आसतलें कुन्नाट काय न्हू हां हेट्रेड आसतलो ज्या जाग्यार मोग ना त्या जाग्यार हेट्रेट आसतलो आनी ज्या जाग्यार मोग आहा त्या जाग्यार हेट्रेट आसचो ना समजता जेन्ना एक मनीस दुसऱ्याचें बरें चिंतिना थिंगा मोग आसा ना ज्या जाग्यार मनीस दुसऱ्याचे रागान वता जावं मर्डर जाता मोग आसा थिंगा मर्डर जातलो ना ज्या जाग्यार कसली झगडी जाता त्या जाग्याचेर तर मोग आहा जाल्यार झगडी जातली ना हांगा उतर आमकां कितें म्हणटा लव डज नॉट wrong to a neighbor it never hurts anyone therefore unselfish love is the fulfillment of the
Law. Now which law this is talking about? Love is the fulfillment of the law. आता वो खंयचो law पयला आमी 9th वर्सान? You shall not do this, do that, thou shall not do this. The Moses law, right? The 10 commandments. Now, जेन्ना देवान मनशाक मानमें दिलेले, thou shall not do this, commit adultery करपाचें ना, murder करपाचें ना, जायते आमकां कायदे दिलेले, मानमें दिलेले. आनी मेजून कितले आहलेले? बरोवन दिलेले 10 हा. पूण एक्चुअली ते 6 वयर हा म्हणटा. सो जेन्ना हे मानमेंत आमकां जेन्ना देवान दिलेले, मनशाचें मन खंय आसतालें ते सांबाळपाक. वयवो ना, पूण कोणूच सांबाळपाक पावलो? जालें कोणाच्यानूच सांबाळपाक? जालें हांव सांगना. Anyone could keep the law? No one. No one was righteous म्हणटा न्हू. सो कोणाच्यानूच हे मानमें दवरपाक जावंक ना. Now, go to that Colossians 2:14. Now, having cancelled out the certificate of debt consisting of legal demands. ये कितें काय demands ये? कितेंची खबर सांगता काय? कितें नेल केलें कुर्सार जेजून? Go in, compare. Slowly. Go down. Okay, go to Galatians 3:19. Now, पयलींच्या वर्सान आमी कितें पळयलां? आमकां मानमें दिलेले मोग आहा थिंगासोर राग आसचो ना म्हणलें. करेक्ट? आनी आमकां एक कायदे दिलेले, मानमें दिलेले आमकां सांबाळपाक. पूण कोणाच्यानूच ते सांबाळपाक जालें ना. आतां when then the law, what was its purpose? Now what is the purpose of the law? Okay, why then the law? What was its purpose? It's a question mark. Correct? Now it was added after the promise to Abraham to reveal the people their guilt. मानमें दिवच्या पयलें कितें जातालें? मनशाक बऱ्याची आनी वायटाची समजणी नासली. पूण पातकी सोयंबाक लागून मनीस वायट करूनच आसलो. वयवो ना, पूण मनशाक गिन्यान नासलें आमी वायट करता म्हूण. सो आफ्टर द प्रॉमिस टू एब्राहम टू रिवील टू पीपल देयर गिल्ट बिकॉज ऑफ देयर ट्रांसग्रेशन सिन्स, दॅट इज टू मेक पीपल कॉन्शियस ऑफ द सिनफुलनेस ऑफ सीन. मनशाक एक जाणवायेन एक कॉन्शियस, एक कितें म्हणटा कॉन्शियस, तांकां समजोणी येवपाक कॉन्शियस ऑफ द सिनफुलनेस ऑफ सीन, तेंच्या कोरण्याची समजोणी तांकां येवपाक लागून हे मानमेंत दिलोले. समजता? मानमेंत दिलोले म्हणटा कित्याक? मनशाक दाखोवपाक की देवा मुखार ती खालती आसा, गिल्टी आसा, तेंच्यांनी वायट केलां, देवाच्या उतरा प्रमाणे ना. जे 10 मानमेंत आमी पळयता, कोणाचो स्टँडर्ड आमी पळयता? देवाचो स्टँडर्ड आमी पळयता, देवाचो स्वभाव आमी पळयता. तुवें अमकें करपाक जायना, तुवें जिवेशी मारूंक जायना. मारता जाल्यार हो देवाचो स्वभाव न्हू. समजता? तुज्या शेजाऱ्याचो मोग कर. म्हणचें कितें? तूं तर मोग करिना जाल्यार हो देवाचो स्वभाव न्हू. समजता? सो कितें तेजेर बरयलां तें तर हांव सांबाळिना, म्हणजे देवाच्या स्वभावाच्यार हांव अगेन्स्ट आहा, आड आसा. समजलें? सो जेन्ना हे मागीर आमकां जे मानमें जेन्ना दिले, ते कित्याक लागून दिले म्हणटा? to reveal to people their guilt because of transgression, that is to make people conscious of the sinfulness of sin. And the law was ordained through angels and delivered to Israel by the hand of a mediator, Moses ha udeshi, the mediator between God and Israel, to be in effect until the seed would go down, until the seed would come to whom the promise had been made. केन्ना पासून हे दिलेले आमकां सांबाळपाक? Until the seed. कोण तो seed? जेसू. Until the seed would come to whom the promise had been made. Now the mediator or go between in a transaction is not
needed for just one party. Now, poi हांगा कितें म्हणटा? Okay, we'll not go with this scripture. आमी हांगा पळोवया. Until केन्ना पासून दिलोलो मानामेत? Until the seed would come, जेजू ये पासून. आता जेन्ना हे मानामेत आमकां दिले, मनशाक कशें गमन आयलें की हांव अपातकी म्हूण देवा मुखार कशें गमन आयलें? मनशाक गमन आयलें जेन्ना तें मानामेत तो मनीस पळयता, मनशाक गमन आयलें हितूंतलें तर हांव हें सांबाळूंक ना, सो आय हॅड कमिटेड अ सीन अगेन्स्ट गॉड. समजता? हांवें देवा मुखार पातक केला, सो हांव जावन आसा एक पातकी देवा मुखार. कित्याक देवान जे एक कायदे बरोवन दिल्या, जे मानामेत बरोवन दिल्या, त्या उद्देशी हांव जिवंक ना, हांवें तो मोडलो. समजता? सो तेन्ना मनशाक गमन येता दॅट आय एम गिल्टी बिफोर, कीप द 19th वर्स, आय एम गिल्टी बिफोर God, so that people would know, to reveal them that they are guilty before God. So जेन्ना मनीस ते मोडटा तेन्ना मनशाक गमन येता. आता एक नाडपी हा, त्या नाडप्यान ह्या मानामेदाचो फायदो काडलो. कोणेन तो? सैतानान. कसो काडलो फायदो सांगात पळोवया. कसो फायदो काडलो? सो जेन्ना आमी कायदो मोडलो तेन्ना एक कोण तरी येता आनी म्हणटा तुवें तें केलां, तुवें तशें केलां. तो तुका कित्यान घालता? गिल्टान घालता. समजता? तेचें काम कितें? ह्या मानामेताचो फायदो तेणेन कशे भशेन काडलो? ही हॅज नथींग टू डू विथ द कमांडमेंट्स, पूण तेणेन ती एडवांटेज कशी घेतली की मनशाक तो गिल्टान. आतां आमी रोमन्स 8:1 कितें पळयता? देयरफॉर देर इज नो कंडेमिनेशन फॉर दोज हू आर इन क्रायस्ट जीसस. आयज जी कोण क्रिस्तांव सवे हा तांकां एक कितें म्हणटा तें, एक नाकारणी, एक उणेपण अशें ना. कित्याक आमकां देवान आपल्या रोगतांतल्यान सुटका दिल्या. आतां हें आमी पयलें कित्याक लागून तें मानामेत. आतां ह्या मानामेताक लागून कितें जातालें? मनशाक आपल्या पातकाचेर नदर पडटाली, वय ना? आनी मनीस त्या पातकांच्यान भायर सरपाकूच मनशाक वाट नासली. कित्याक? त्या मनशाक पातकान कोण दवरताले? जेणे मानामेत पयलें मनीस चिंततालो, अरे आपण हांवें हें केलां, हांवें तें केलां, सो आय मस्ट नो. करेक्ट न्हू? बोगोर बोगोर तो मनीस त्या मानामेतानूच तो उत्तालो. ओके, नाव आय एम नॉट टीचिंग यू द होल टिचिंग्स ऑन द लॉ, आय एम जस्ट शोईंग दीस बिकॉज ते रोमन्स 13 आमी पळय गेला पळय, जस्ट टू एक्सप्लेन दॅट. ओके, अबाउट द लॉ वी कॅन गो सम अदर टायम. मातशें तुमकां इल्लेशें सांगता हांगासर. सो मानामेत दिवपाक कायदो कारण कितें आसलें? मनशाक दाखोवपाक की देवा मुखार मनीस पातकी म्हूण. समजलें? दॅट वॉज द रिजन द कमांडमेंट्स वर गिवन. करेक्ट? नाव हें कारण आमकां बायबल सांगता. आतां एक मनीस कितें चिंता? पातक केलें. नाव तुमकां दिसता मानामेत दिल्या उपरांतूच मनशान मानामेत सांबाळपाक ट्राय केल्लें, पातक करूंक नासलें केन्ना? काय पयलेंय जातालें? पयलेंय जातालें न्हू, बिकॉज वॉट नेचर वॉज देर इनसायड? अ सिनफूल नेचर. येस ओ नो? आतां जेन्ना हें पातक घडटालें पयलें, मानामेत येवच्या पयलें, तेन्ना मनशाक आपल्या पातकाची वळख नासली. ही डीड नॉट नो द डिफरन्स बिटवीन द सीन एंड बरेपण आनी पातक ना करप कांय अंतर नासलो. इट वॉज ऑल इक्वल. ही डोंट नो. पूण आतां कितें जाता? मानामेत दिल्या उपरांत मनशाक गमन येता, हांवें देवाचे अगेन्स्ट एक वायट पातक केलें. आतां मनीस त्या पातकाच्या गुलामपणान उत्ता, पातकाच्या गुलामपणान. आनी गुलाम जातात आमी केन्ना? स्लेव जातात आमी केन्ना? स्लेव म्हणजे कितें? आतां तो सैतान ह्या पातकाचो आमच्या फायदो काडटा आनी आमकां त्या पातकाचे गुलाम करून दवरता. समजता? तेका लागून आमी त्या पातकाक सोडून देवाक नदर मारपाक आमकां आनीक जायत ना. केन्ना? अंटील वी आर इन टू द लॉ सिस्टम. आतां हो लॉ जेन्ना दिलोलो तेन्ना लॉचें काम कितें? डिमांड टू कीप इट. येस ओ नो? कायद्याचें काम कितें? मानामेताचें काम कितें? एक डिमांड आहा तेचो टू कीप इट. इट नॉट जस्ट लायक दॅट. वाय इट वॉज गिवन टू कीप, रायट? येस ओ नो? ते कायद्याच्या प्रमाणे मनशाक कितें चिंतप येता की हें हांवें सगळें सांबाळूंक जाय. कोणा वस्तोंगी? सेल्फ एफर्ट. येस ओ नो? सेल्फ एफर्ट. आतां सेल्फ एफर्टान आपल्या वस्तोंगी, आपल्या एबिलिटीन मनीस आतां हे 10 मानामेत सांबाळूंक सोदता, पूण आयचो दीस पासून म्हणटा ते 10 कोणाच्यानूच सांबाळपाक जालें ना. बिकॉज देवाचो मेन पर्पज कितें?
आमकां गिल्टी हा आमी देवा मुखार पातकी म्हूण आमकां दाखोवपाक तें दिलोलें, कित्याक देव जाणा की हें कोणाच्यानूच दवरपाक जावचें ना. आतां एकलोच मनीस ओबिडियन्स जालो बिकॉज तेज्या भितर कितें नासलें, पातकी सोयम नासलो. त्या जेजून हे सगळे मनमेद संवसारान जियेतना सांबाळले, कित्याक तेज्या भितर पातकाचो सोयंबूच ना. सो हाव ही वील ब्रेक दीस कमांडमेंट्स? येस ओ नो? तेज्या भितर पातकाचो सोयंबूच नासलो, समजलें? पूण आतां ते हो मनामेद घेवन कोण आमचो फायदो काडी? सोयतान फायदो काडी. कितें म्हणून? तूं पातकी, तूं पातकी, तूं पातकी. देव आमकां पातकी पातकी करतालो जाल्यार आमकां जेजू उदेशी सोडोवपाचो? जायते फावटी आमकां दिसता देव आमकां पातकी नदरेन पळयता, आमी पातक केला, आमी पातक केला. वय, आमी केलां खरें, पूण आयज आमच्या पातकाचेर जेजून बापान आमच्या पातकाचेर नदर सायडीक दवरून जेजूचेर रोगोत आमच्या पातकांचेर घालून आमकां पातकांतली सोडयल्या. जे पातकाचे फारीकपण पासून जें आसलें, जें मरण आसलें, तातूंतली आमकां कोणें सोडयल्या? जेजून सोडयल्या. बापान जेजू उदेशी, जेजूच्या रोगता उदेशी आमकां निवळ केल्या, नितळ केल्या, साफ केल्या. समजता? आतां आमकां तर साफ केली जाल्यार आमी आतां कितले नव्या जिवितान जियोंक जाय? वय ना? ओल्ड थिंग्स आर पास्ट अवे. सो आतां आमी नव्या सोयमान जियोंक जाय गे पोंद्या सोयमान जियोंक जाय? हां, नव्या सोयंबान. वय ना? पूण नव्या सोयंबान तर हांव जियेतलो जाल्यार ह्या उतराची म्हज्या मनाचेर दीस आनी रात कॅसेट चालू आसूंक नाका? आसूंक जाय वो नाका? द मुमेंट ही नव्या उतराची तर कॅसेट आमी तर बंद कोता जाल्यार सैतानाची चिंत ना ज्यो फोटी आमकां कितें कोता? 2 वर्सां पयलीं तुवें अमकें केलोलें, आदीं तुवें तें म्हणलोलें, 4 वर्सां फाटीं तेणें कोणें तुका हें म्हणलोलें, हें देवगडा सट्टा आमकां आदलें. आतां समजलें कोण फायदो काडटा? द मुमेंट ही देवाच्या उतराची कॅसेट तर आमी बंद केली न्हू, कॅसेट बंद केल्या उपरांत कितें जाता? स्टॉप जाता. वय ना? सो जेन्ना ती कॅसेट बंद केली, आदलीं सगलीं चिंतना आमच्या मनान चिंतना घालतलो. सैतानाचें काम कितें? तो डायरेक्ट तुका हात लायना, तो मनान चिंतना घालता. कसलीं चिंतना? ओल्ड थिंग्स आर पास्ट अवे. कोण म्हणटा? देव म्हणटा. ओल्ड थिंग्स परते न्यू करून आमच्या जिवितान हाडटा कोण तो? देवसार. जेन्ना आदल्यो वायट वस्तू आमकां उगडास येता, ऑलवेज रिमेंबर हू इज ब्रिंगींग दीस थॉट्स. समजता? आतां ती वायट चिंतना येवप म्हणजे कितें? आमकां त्या मनशाचो उगडास येवप, रागान भरप. हें काम कोणाचें? सैतानाचें. समजता? सो आतां गो टू Colossians 2:14. Go TPT translation. He cancelled out every legal violation we had on our record and the old arrest warrant that stood to indict us. He erased it all. कितें इरेज केलें जेजून? द अरेस्ट, ओल्ड अरेस्ट वॉरंट म्हणटा. कितें इरेज केलें? पोन्नो अरेस्ट वॉरंट आहा तो म्हणटा इरेज केलो. and stood to indict us. He erased it all, our sins, our stained soul. पातकाक लागून खोत आसलें आमकां, हें सगळें ताणें कितें केलें म्हणटा? इरेज केलें म्हणटा. ही डिलीटेड. डिलीट उतर तुमकां येता? डिलीट मोबायलाचेर डिलीट ऑप्शन. ना डोंट टेल मी अबाउट द रिसायकल बी ना. नो रिसायकल ओवर हियर. ओनली डिलीट. डिलीट जालें. How to get it back? It's deleted, it's gone. Yes or no? Now, he deleted all and they cannot be retrieved. Everything we once were in Adam has been placed unto his cross. Everything in Adam has been placed unto his cross and nailed permanently there as a public display of cancellation. समजता? डिलीट जालें, इरेज जालें, कॅन्सल जालें, नेल्ड जालें जाल्यार परते 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 आमी तें फाटलें उस्तून उस्तून आमच्या जिविताक आमी परत्यान त्रास करपाक जाता. ओल्ड थिंग्स आर पास्ट अवे. ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू. समजता? बिकॉज वी आर अ न्यू क्रिएचर इन क्रायस्ट जीसस.
सो आमच्या अगेन्स्ट पळय कितें आसलें हें सगळ्या उजीर पब्लिकली म्हणटा कॅन्सील जाला त्या खुर्साचेर कॅन्सील जाला. समजलें. आतां ही आतां नवी खबर जेन्ना आमकां मेवली, आमी आनी पोन्न्या सोयंबाची रावंक जाता. पोन्नो सोयम कोणाचो आयलोलो आमकां? कोणाचो सोयम? पोन्नो सोयम आदामाचो. समजता. आयज आमचो सोयम कोणाचो? कोणाचो सोयम आमचो? जेजूचो. आतां जेजूचो सोयम आसतना परतेन ते फाटलें उस्तूंक जाता आमच्यांनी वचोन? ना. आतां आमी नवी रचना. कोणा सोवें? जेजू सोवें. जे आमकां पळय कायद्याचे आमी आतां शिकोवणेन गेलेली, कायद्याच्या शिकोवणेन कायदो आमकां कितें उगडासा काडटालो? कायदो आमकां कितें? पातोक उगडासा काडटालो. वय वो ना. सो देव कितें म्हणटा? नाव वी आर नॉट अंडर द लॉ, बट नाव वी आर अंडर ग्रेस. समजलें. आमी आतां कायद्या खाला ना, पूण आतां आमी कित्या खाला आहा? कुरपे खाला आहा. कुरपा म्हणजे कितें? आमी केलां तें न्हू, कितें जेजून केलां पळय तें. कितें केलां जेजून? खुर्सार खिळायलां. जे कितें डॉक्युमेंट्स तुज्या आनी म्हाज्या अगेन्स्टान आमकां दाखयता पळय, तुवें हें केलां पळय, तुवें तें केलां. सोयतान फायदो काडिनासलो ह्या मानामेंताचो आमच्या उद्देशी. आमकां दाखयनासलो तुवें हो मानामेंत मोडला, तुवें तो मोडला, तुवें हो मोडला, तूं पातकी, तूं हें तूं तें. आमकां बोगोर आमची पातकां दाखोवपी कोण तो? ह्या मानामेता उद्देशी आमकां कितें दिसती पडोन येतालें? आमी पातकी. पूण हो डॉक्युमेंट जो आमच्या अगेन्स्ट आहा, तो रिकॉर्ड पळय जो आमच्या अगेन्स्ट आहा, द ओल्ड अरेस्ट वॉरंट दॅट स्टूड टू इंडिक्ट अस, आमच्या जे अगेन्स्ट पळय कितें आहा, हें जेजून त्या खुर्साचेर खिळायलें. समजलें. सो आतां आमी सारकी पोन्नो सोयम आदावाचो डिलिटेड, इरेज्ड, इट्स गॉन, पास्ट अवे. आतां आमचो नवो सोयम जाला, नवी रचना जाल्या. ती जावन आसा आमी जेजूची रचना, पवित्र आत्म्याची रचना, बापाची रचना. समजलें. सो आयज आमी जे पोन्नें जें कितें गेलां तें फाटीं धरून वी हॅव टू पूट ऑन द न्यू मॅन. समजलें. नवो सोयम आमी आतां हो आमचेर ओडून आमी त्या सोयंबा उद्देशी जिवंक जाय. नाव दॅट सीन नेचर इज नो मोर, इट्स नेल्ड. सो वी डोंट हॅव ना. आतां प्रश्न कितें विचारलेलो? आय एम नॉट गेटींग ओनली देर. प्रश्न कितें आहलेलो? आमच्या भितर पवित्र आत्मा तर रावता, वायट कशें घडटा? वायट कशें घडटा? कित्याक आमचें मन रिन्यू जावंक ना ह्या उतरा पोरमोणें. दीस आनी रात हांव देवाच्या उतराचेर म्हजो नियाळ करिना जाल्यार कोण फायदो काडटलो? चिंतनांनी. हे मानामेत पासून देवान दिलेले, आमच्या वायटाक दिलेले. देवान फकत ते दिलेले आमकां गमपाक की आमी खंय रॉंग आहा ती, आमी पातकी म्हूण देवा मुखार, आमी गिल्टी आहा देवा मुखार, हें दाखोवपाक हे मानामेत दिलेले. पूण मानामेत वायट ना. गॉड फॉरबिड म्हणटा मानामेत वायट न्हू. इट केम फ्रॉम गॉड. ते केन्नाच वायट जावचें ना, पूण आमची कोरणी वायट आसलोली पयलीं. जे ते मानामेत आमकां दवरपाक जायना. कित्याक लागोन? ते पातकी सोयंबाक लागोन. आनी तो पातकी सोयम, दॅट नेचर ऑफ सीन इज बीन नेल्ड ऑन द क्रॉस 2000 years ago. नाव देर इज नो मोर सीन नेचर इन यू एंड मी इफ वी आर इन क्रायस्ट जीसस. समजता. आतां आमच्या भितर आनी पातकी सोयम उरोंक ना. द ओनली रिजन आमी पातो कोरूंक जाता, रागार जाता, बिकॉज ऑफ दीस मायंड इज नॉट रिन्यूड. It's not because in my spirit I am not born again. In my spirit I am born again. In my spirit I am changed. I am a new creature in Christ Jesus in my spirit. But because this mind is not renewed with the word of God, according to the word of God, I am still thinking in my mind. If my mind is thinking like that, it's no problem with my spirit. When my mind will begin to think and realize and meditate on the word of God, majo atma ani maje mon will come in together. इन अलायनमेंट. म्हजें मन जेन्ना दीस आनी रात पवित्र पुस्तकाचेर नियाळ करतलें, म्हजें मन अग्री जातलें आनी म्हज्या आत्म्याचेर. सो मन आनी आत्मो एक जातलो. समजता. बिकॉज माय मायंड इज नॉट रिन्यूड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, आय बिगेन टू थिंक वॉट ओल्ड मेमरीज आमकां उगडास येता. सो उगडास येल्या उपरांत कितें जाता? एक्शन जाता. समजलें. सडन रिएक्शन जाता. एंड इट इज द प्रोसेस. It's not a one-time event and ते झाले. It's a process. Renewal of mind is a process. आमच्या मनाची नवसरणी जावप म्हणजे एक ती कितें म्हणटा तें प्रोसेस. कार्य चालू आसता, तें चालू आसतलें, तें बंद जायना कार्य. समजलें.
आमी हे संवसारान आसोसोर दिसा दीस पडटो आमच्या जिविताचें आतां म्हत्व कितें जावं एक मोटीव कितें लायफाचो टू रिन्यू आवर मायंड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. नोबडी इज कमिंग हियर टू बी गेट renewed in the spirit. In the spirit we are renewed. We study the word of God to renew our mind. But even when I get to know that I am renewed in my spirit, I get to know through the word of God. But after knowing that in my spirit I am exactly like Jesus. समजता हें केन्ना घडटा? When you receive Jesus as your Lord God and Savior, instantly you are born again in your spirit. But about this mind, it's a continuous process day and night. As much as I spend time in the Word of God, this peace, grace, love, everything is getting multiplied when you feed yourself with the knowledge of the Word of God and of our Lord Jesus Christ. In the beginning we saw, right? 2 Peter 1 verse 1, chapter 1 verse 2. Peace and grace multiply with the knowledge of the word of God. Yes or no? हे knowledge in आमी continuously वाडत रावंक जाय, चडत रावंक जाय. ह्या मनाची आमची बदलणी जावपाक. जोरी तर हे मन केपेबल आहा, दिसभर एक 4 वरांक एक सॉंग म्हणत रावलें, मागीर ते सॉंग आयको ना आयको, आय वूड बी सिंगींग दीस सॉंग. येस or no? इफ हे वर्ल्डली कातारां म्हणपाक तर हे मन केपेबल आहा रिमेंबर करपाक आनी आयकोना तेन्ना पासून म्हणपाक, जाल्यार देवाचें उतर म्हणचें ना. म्हणटलें म्हणचें ना. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. समजले? So it's not that we still have the sin nature, that's why we do wrong. No. Sin nature is nailed it on the cross. We have the memory of the old nature. And केन्ना ती memory मागीर आमकां जेन्ना when we stop this, those memories will come. That's why God said to Joshua, no, meditate on the word of God day and night. Yes or no? Otherwise there is and we saw in Galatians also, there is a fight between my flesh desire and the spirit. That's why sometimes we want to do something good, but we will end up in doing something else only. Why? Because there is a fight between the spirit and the flesh. But we should end up into doing the works of the spirit, the desire of the spirit, and not the work of the flesh. But how we will do that? By spending time, meditating, speaking, even imagining, all the time thinking about it. Otherwise it is not possible. Possible means what? If you don't see, if you don't meditate, how you will speak the word? Yes or no? Then the flesh will take over? No. Because my body and my mind is not yet changed. Only my spirit is born again. So till the time the coming of Christ, this is a battlefield where we are. And every day there is a fight, a spiritual fight. And we have to fight a good fight of faith with the word of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I believe you all have understood this. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Anybody has any question? Yeah, that's why continuation, no. Continually, no. So continue without stopping. Continue. If you don't read also, right now maybe physically you cannot take the Bible everywhere. Even when you walk, take one scripture, meditate. Take one incident where Jesus did something. Take some incident of where Jesus multiplied the bread. Make an imagination when Jesus is walking to the mountain. I do that. He's walking. When I see the mountain around now, I imagine, oh, Jesus would have climbed the mountain. Maybe he sat on the stone. He told everyone to sit. And then he multiplied. How he must be lifted the bread. You make imagination. What is there? Instead of... That's the work of the Holy Spirit, no? It's not with our ability. We can't do. Jesus said, with your ability, you can't do anything. It's the Holy Spirit. I don't know about others. For me, yes. Okay. If it is happening with us, why not with you? If you allow the Holy Spirit. Because nothing is impossible to the word of God. Yes or no? Because God is a God of impossible. Just zaina munta te deva kode kaina. But when we surrender, He takes over. When we submit, takes over. What question you have? Even I have earlier when I was sitting like this. How come they remember back to back? They by heart and come or what? Now God is showing me. Now you by heart and you go, or you depend on me and you go. I said, Lord, keep me always like this. Not with my own knowledge, but with you.
with your ability, with your strength. Everyday prayer is like that. I always say, Lord, help me, Lord. Allow me not to fall into any of my self-desire, or, Lord, I want to do the best like nobody has ever done. No, no, no. No, Lord. I always say, you take over. I will do my labor in spending time with you, in having a relationship with you, in talking to you, in meditating on your word. I'll do my part, and you do your part. And his part is what? You go, and he will put the words in your mouth. He will teach you in which moment, in which time, what to speak. But for that, surrendering and submitting yourself to the word is very, very important. That's where the Holy Spirit comes and takes over. Because this body does not belong to me anymore. Because this body is the temple of the Holy Spirit. So who becomes the head of this body? The Holy Spirit, right? So let him do what he wants to do. Let him. Yes, sometimes we fall, but at the same time, he gives his hand, get up. Get up, don't remain there, get up. Hallelujah. But for getting up also, he wants to give his hand. But if we say, no, 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 I can't, then he can't force you. Just the way that lame man outside the beautiful gate, he was sitting, Peter gave his hand, right? If that man would have said, 40 years I'm sitting over here and you are telling me in the name of Jesus, get up, I can't get up, I'm not giving my hand. If he would have done that, he would have been there only. Yes or no? But when Peter gave his hand, he also gave his hand with that faith. Yes, I'm healed, holding his hand, and he got up. So when we fall, I'm not saying we will not fall. When we fall, he gives his hand. It means what? We have to submit, surrender, take that hand and get up. Huh? I did not get it. Praying. Okay, what is prayer to you? So you don't feel like to talk to God? Okay, sometimes feelings. We should not go by our feelings. It's about believing by faith. Feelings, today you have a feeling, tomorrow you don't have the feeling. So if we consider the feeling, sometimes we will not get only the feeling. Then what? We would never speak to God then. So I would say, the day I feel I don't want to speak to God, that's the day I need to force this body, get up in the name of Jesus and speak to the Lord. Then you see your feelings will disappear. Because not all the feelings, I don't know, it's from, feelings is what? If somebody treating me good, I feel happy. If somebody is not treating me good, then what I'll do? Sit and cry. So it should not be according to my feelings. My joy, my happiness should be based on the word of God, in not what other people gives me the feeling. Because feelings, I don't know how to put that, like feelings, like how I have given the example of feelings. If I treat you very good, correct, over here. If I treat you nicely, you will feel very good, you will stay. If I show you some bad attitude, what happened to your feelings then? I don't feel like to stay here. Correct, no? So, if I do good, you feel good. If I don't do good, you don't feel good. Correct, no? But the Bible says we have to live according to His word, and His word never gives us bad feeling. So if any bad feeling is coming, especially not to spend time with the Lord and talk to the Lord, take charge over that feeling. And say, Lord, I don't feel it, but I want to do it. Strengthen me with your power. I don't want to live my life according to my feelings, that I don't feel like to pray, I don't feel like to talk to God. No. We have to take over it, and ask the Lord, with my mind, my heart, my feeling, I feel I don't want, but I want to do it. Help me to overcome my feeling, which tells me not to pray, for example. And when we pray, right, Holy Spirit do it supernaturally. Hallelujah. You understood? You listen, huh? Come on, translate.
Okay. I'll talk to you afterwards. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Okay. Shall we end here? Thank you, Lord. Father God, we thank you. We praise you. Thank you, Lord, for your word, for the knowledge which we receive from your word. Thank you for these truths which you reveal us, O Lord. Thank you for this wonderful teaching, and I believe, Lord, that you have convicted our heart to believe in your truths and live a life according to this truth, Lord. Thank you, Jesus, that you have touched each and everyone's heart and revealed them the hidden secrets from your word, O Lord. As we are listening to your word, help us to continue day and night in your word, to meditate on your word day and night. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Without you, it is impossible, Lord, to understand. But you do it all supernaturally, Lord. When we try to understand things with our knowledge, with our ability, it's not possible. But you do it effortlessly, supernaturally in our lives and gives us the understanding. Lord Jesus, we want to continue throughout our life in this word, and you be our helper, you be our strengthener, who strengthen us physically, spiritually, in all the ways where sometimes we fall weak, sometimes we feel low, but we surrender those all areas. Sometimes we don't feel like, but even on those feelings, you take complete control, O Lord, and help us not to fall for any of the lies of the enemy, but to remain always focused on you in every moment of our life. Father God, we thank you for your unconditional love. Where you loved us, you gave your only beloved Son for us. Thank you, Jesus, for your blood, for the cross, where you nailed all the documents which was against me and giving us the victory through that cross, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus.